माळसा मोगू तुसो होय सदा करो फावो मोगा देवा तुझा लता काळी मोचे तुका दिता मोगा देवा तुझा लता काळी मोचे तुका दिता मोगू मुसो केलो माका रस्तो माका पोस्तो हरे मोसो अपरा सस्तो मोगा देवा तुझा लता काळी मोचे तुका दिता मोगा देवा तुझा मोचे तुका देता तुझा रक्ता तुझा मासा माका पोस्ता ओढा मोगा मोचे कती कुर्सा मेलो सर्गा लयची माका केलो मोगा देवा तुझा लता काळी मोचे तुका देता मोगा देवा तुझा लता काळी मोचे तुका देता तो तुम्ही आमच्या मदगात सोम्याचे आजारपण आमच्या सांगता ह्या वेळार तुम्ही आमकां पळयता आमच्या सगळ्या जीवनांत ताची दिश्ट लायता अगदी देवाकार गाणे होगळा म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या सोमेस्त ओणीस्त देवा भुरगीं तुझ्या सारक्या सुरपा एकची मोचे परिस सर्वांक देखता राग मोस
हगे सोडता मोगा देवा तुझा काळीज म्हणजे तुका दिता मोचे तुका दिता मोगा देवा तुझा तुका दिता काळीज मोचे तुका दिता सोम्याचे हजरपण आमकां संतोष दिता सोम्याचे हजरपण आमकां खुशी हाडटा सोम्याचे हजरपण आमकां समाधान दिता सोम्याच्या हजरपणांत आमी आसतना आमी न्हय सोमी आमची योजना संपूर्ण करता आमचे सगळे कश्ट तो हळू करता आमची पिडा निवरायता आमकां सारक्या वाटेन चलोवंक जिवीत भरता Praise the Lord. Praise Lord. Hallelujah. 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 सगळे आमची तकली बघून सम्याक नमस्कार आमी करूया आराधना आमी करूया येदो वर्त देव आमच्या मदगात येदो वर्त स्वामी आमच्या संगता आमकां मेळोंक आयिल्ल्या सोम्याच्या मुखार आमी सरपडोन ताका नमस्कार करूया जेसू नमः करया आमकां समर्पिव्या मोक्तासो करया एक घडीभर आमी उबी रावया मोगाच्यान सोम्याचे हजरपण आमी सांगता आसतना सोमी आमकां आपयता आमकां कळीत जाल्लें तर हो सोमी सदांच बरो हो सोमी आमकां केन्नाच वायट करिना ह्या सोम्या तें बरें चण दुसरें कितेंच ना त्या देखून आमी जायते बटें म्हणटा गॉड इज गुड ऑल द टायम एंड ऑल द टायम गॉड इज गुड आनी तसलो बरो जेजू तसलो बरो देव आमच्या सांगता आसतना आमी केन्नाच खंयच्याय दुसऱ्या लागीं वयची गरज ना कित्याक हो एकलो आसा हो स्वामी हो सगळ्यांक सांबाळटा हर एका गरजांक तो पावता आनी आमकां तो सण सोडिना ह्या वेळा आमची काळसां मनां एक करून स्तुती गायन आमी करूंक आयती जाता आसतना सोम्यान दिल्लो दीस आपोरबाय तरान सोम्याक आमी हरकां दिवया उपकार बावडया सोम्याचें नांव सदांच आमी आसीत आसतना सोमी आमकां दिता ती बरी भलायकी सोमी आमकां दिता तो आदार सोमी आमकां दिता ती सगत हर एक आमच्या जिवनांत आज घेवन आयच्या ह्या वर्त्या रेतेरच्या दिसा सामलोरेसाक मान करता आसतना आमी सोम्याचे वर्ते म्हणून वाखाणया आमच्या काळजा मनांत आमच्या काळजाच्या गुणायेतान सोम्याचें नांव हारसून ताका आमी गीत घालता आसतना सोमीन आमच्या सांगता जियेता आमच्या थंय तो आसा आमच्या थंय तो राज करता ताचे राज आमच्या थंय सदांच आसा म्हणल्यार एक वर्तें भोगप आमच्या थंय येवं दी आनी तसल्या वर्त्या भोगणांनी आमी जेजूक स्तुती करुया आराधना प्रभु आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना प्रभु आराधना
आराधना प्रभु आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना प्रभु आराधना पिता तेरी आराधना अब्बा पिता तेरी आराधना अब्बा पिता तेरी आराधना अब्बा पिता तेरी आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना प्रभु आराधना यीशु प्रभु तेरी आराधना यीशु प्रभु तेरी आराधना यीशु प्रभु तेरी आराधना यीशु प्रभु तेरी आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना प्रभु आराधना आत्मा प्रभु तेरी आराधना आत्मा प्रभु तेरी आराधना आत्मा प्रभु तेरी आराधना आत्मा प्रभु तेरी आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना आत्मा आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना आत्मा आराधना आराधना प्रभु आराधना यीशु आराधना यीशु आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना यीशु आराधना हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया 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 आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. To God, clap to God. One time to God, Samyaya Nisam, Jadagatai Lagati, Sampundara
हर एक बरे पडतो आमकां दिताय आयच्या दिसा तुज्या आत्म्याची जगत ह्या वाठारांत ह्या देवळांत देवय सम्या संपदारान तुज्या बरे पडाक जावं दी सम्या आमकां जाय जाल्यार बरे पडली तुज्या आत्म्याची जगत हाका वाडोवन आनी चडोवन दी सम्या तुजो पवित्र आत्मा वर्त्या तरान आमच्या थंय जियोन दी आमकां सगळ्यांक जाय जाल्यार बरे पडान दी समेच्या नांवान समेचे बरे पडान Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Harigan the Samla, the Iman Gosmia, Sidi the Gosmia, Jay the Gosmia, on the down the girl, sit down the Ganamat sound, the person to go hallelujah. Jesus, Amja Magaraya, Sakla Banabam Gadidasana, hallelujah, 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 hallelujah. एक घडी भर तुमची दिश्ट सम्यात आहे समी आमकां बरो जाणा समी हर एकी ताका कळीत आसा आज तुमी हांगा आयलो उद्देश आज तुमचो मोग त्या सम्यातय तुमकां आसची ती बुकाणी धान त्या सम्याक अत्रेगून मेळोवंक तुमी आयली ती वाट सगळी समी जाणा आणि सम्यान म्हणलें आसा जो कोण म्हजे खातीर आपलो जीव वरयता ताका 100 वांट्यांनी सर्गाच्या दायसांत मात्र ह्या संवसारांत आसतना सयत जायतें बरेंपण आमकां तो करून दिता मोगेचे भावन आनी भयणीनो असलें बरेंपण तो आमकां दिता आसतना समेचें नांव समेचें वर्तेपण सदांच आमी वाखाणया सगळें बरेंपण आमी दिवया आनी अशें आसतना सगळ्या जिवनांत आमकां समी राखता आनी पोसता हेच बरेंपण आमकां तो दिता आसतना समेचें उतर ह्या परी आमकां सांगता एपेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वय तुमचे पासत म्हज्या मनांत कसलो येवचेनो आसात म्हणून हांव खरेंत जाणा तुमच्या हिता पासत न्हय तुमचे केस्ते पासत केल्लो येवचेनो जाणा तुमचे हिता पासत वय तुमचे केस्ते पासत केल्लो येवचेनो बरोशान भरलेलो घडोवन तुमकां दिवचे खातीर केल्लो येवचेण्यो आमचो बावार्थ आनी बरवसो सदांच त्या सम्यातय आमी दवरया हळटार एक घडीभर आमी बसया बसून सम्याक थंय आमी एक जावच्याक आमचे काळीज आमचें मन संपदारान नितळ करच्याक आनी ह्या परी समी आमकां जें कितें दिता तें हर एक आमी आज मानून घेवच्याक आमची काळसां आपुरबायेची जावन आमी रुपीत करता आसतना समी आमकां मानून आमकां एक नवें काळीज रचून दी एजेकिएल प्रवादीच्या ग्रंथांत बरयल्या प्रमाणे आमकां अशें सांगता एक नवें काळीज हांव तुमकां दितालो आनी एक नवो आत्मा हांव तुमचे भितर घालतालो तुमच्या कुडींतले पात्राचें काळीज हांव काडटालो आनी तुमकां एका मासाचें काळीज दितालो म्हजो आत्मा हांव तुमचे भितर घालतालो तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे चलशें करतलो आनी म्हज्या आज्ञा तुमी पाळशें करतलो तुमी म्हजी परसां आनी हांव जातालो तुमचो देव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 दोनी आमचे हात वयर करून थोडी स्तुती करुया मोगाचें नांव सम्या सांगात आमी आसांव आज जायती सुटसुटायन आमी बरोवन सम्या सांगात एक जावन जियोंक स्तुती करता आसतना कसले शब्द तुमकां उपयोग करूंक जाय कसले शब्द तुमकां वापरूंक जाय कांयच भियेनाका तुमच्या त्या ताळ्या तावन तुमच्या जिबे तावन कसले शब्द येता सम्याक
सम्याचे नाव काढता असताना जाऊन स्वतः उल्हास सदा समय बघू स्तुती करूया हालेलुया 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 जेजो 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 काल तुझे बेसा जेजो 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 हालेलुया 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 जेजो 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 तो आमका जाय सम्या तो आमचा सदांच जाय सम्या जेजो तुझे नाम ज्या काल सांत रबाई सम्या तुझ्या वर्त्या जीवनात आमका वांडेली कर सम्या तुझ्या बरे बड आमका सगळे दी सम्या हालेलुया 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 जेजो हालेलुया हर गाणे उगला सम्या तू काय सगळे बरे बड आमका दिल्या गदे जे नाव जे जामले रगत सगळे आमच्या काळजा मनात भरदी समय आमच्या जगत असताना जे जवत्य पडतो आमका राखो दे सगळे बरे बड देव दे समयच्या नावात समय जवत्य पड हालेलुया 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 जेजो 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 आमका राखणी संभाळ तुझ्या काळजा मनात आम्ही जेजो आमच्या वाटाने आमच्या हरेकल्याचे ताळे बरे जाऊ दे आम्ही हरेकल्याने तुझे नाव गावच्या स्वामी जेजो आमका बैता ते सगळे बरे बड आम्ही वाकाड्या हालेलुया 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 पान संको 66 बिरवे ಸ್ತುತಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿಸಲು ಸೈತಾನ ಓಡಿ ಹೋಗುವನು ಸ್ತುತಿಸಲು ಜೀವವಿಲ್ಲ ಜೀಗಿ ಹೋಗುವುದು ಸ್ತುತಿಸಲು ಸೈತಾನ ಓಡಿ ಹೋಗುವನು ಸ್ತುತಿಸಲು ರೋಗವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹೋಗುವುದು ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿನಗೆ ಬಂದರು ಭಯಪಡದೆ ಬೇಡ ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿಮಗೆ ಬಂದರು ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡರು ಅಂಜದಿರು ಹೆದರದಿರು ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು ಅಂಜದಿರು ಹೆದರದಿರು ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಶತ್ರುಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುತ್ತಿ ಬಂದರು ಭಯಪಡಲೇಬೇಡ ಶತ್ರುಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುತ್ತಿ ಬಂದರು ಭಯಪಡಲೇಬೇಡ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನೀನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ಜಯವೋ ನಿನಗುಂಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನೀನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ಜಯವೋ ನಿನಗುಂಟು ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಸೋಲುಗಳು ನಿನಗೆ ಬಂದರು ನಿರಾಶೆಯ ಪಡಬೇಡ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಸೋಲುಗಳು ನಿನಗೆ ಬಂದರು
ನಿರಾಶೆಯ ಪಡಬೇಡ ಮರಣ ಗೆದ್ದ ಯೇಸು ನಿಮಗೆ ಸೋಲಿನಲ್ಲೂ ಜಯ ಕೊಡುವರು ಮರಣ ಗೆದ್ದ ಯೇಸು ನಿಮಗೆ ಸೋಲಿನಲ್ಲಿ ಜಯ ಕೊಡುವರು ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿದವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ಚಿಂತಿಸಿ ಕೊರಗದಿರು ನಂಬಿದವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ಚಿಂತಿಸಿ ಕೊರಗದಿರು ತಾಯಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವರು ತಾಯಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವರು ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 hallelujah 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 Jesus hallelujah 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 ಆರಾಧಿಸಲು ಸ್ವಾಮಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ ಪ್ರೀತಿಸಲು ನಾವು ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ದಿನದಂದು ನಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅರಸಲು ಸಂತಲೋರೇಸರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ತುದಿ ಸೋತ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವೇ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ನಮ್ಮ ಕವಚವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅರಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಅಲಂಕಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಭ್ಯಂಗಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ವರದಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಈ ದಿನವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ हालेलुया 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 सुमेचे नाव सदा जावं सुमी आमच्या संगात जियेत आसतना पवित्र आत्मा आमकां वर्त्या तरान प्रेरीत करता पवित्र आत्म्याची सगती आमच्या थंय यथेश्ट मापान वाडोवन आसा त्या खातीर जेजून दिल्लो तो आत्मा आमकां केन्नाच सोडून वचना जेजूचो आत्मा आमच्या थंय सदांच जियेता आनी असो आसतना जो आमच्या वांजलान जेजून म्हणली उतरां सताचो पवित्र आत्मा आयल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पायतालो तो आपले स्थगी कांयच उलोवचो ना आपलें आयकलेंच तो उलयतलो ह्या शिवाय फुडें घडच्यो सत्य संगती तुमकां तो कळयतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तुमचेर पवित्र आत्मा येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें असलें बळ तो दितालो की आमचे सगळी जिवीत मुखार व्हरोंक जाय जाल्यार सगत आमच्या थंय तो वाडयतलो आनी अशें आसता जो कोण ताची साक्ष स्विकार करता तो देव सत्यवंत म्हूण रुजू करता साका देवान धाडला तो देवाची उतरां उलयता कारण देव ताका पवित्र आत्मा दितना माप मेजाप नासतना दिता म्हणटा जो वांजाल तर बापा तावन भायर सरता त्या सात्वीक आत्म्याक तुमचो मजतदार कसो हांव बापा तावन धरतलो तो आयल्या उपरांत म्हजे विशयांत साक्ष दितलो आनी तुमकांय खरें साक्षी तो करतलो त्या देखून खरें साक्षी जावच्याक पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरच्याक तो पवित्र आत्मा तुजे थंय सदांच जियो दी म्हण
असलो हो तो उद्वेग सदांच आमी प्रगट करच्याक सगळे आमी उबे रावया. पवित्र आत्म्याची सहाय आमी मागया. पवित्र आत्मा आमचे संगता आसो. पवित्र आत्मा आमचे संगता रावदी. पवित्र आत्म्याची वरती कार्य आज आमचे संगता जावं दी. पवित्र आत्मा जें कितें आमकां माप मेजाप नासतना सौम्यान दिल्लो तेच प्रमाणे आमचें जिवीत वर्त्या तरान बळवंत करून दी. भाग्यवानपणांत जियोवची कृपा दिवं दी. पवित्रपणांत आमकां तो नेटोवन दी. असलें भाग पवित्र आत्म्यादोरी आमी मागोवन घेवया. पान संको 91. चेतची पवित्र आत्म्या चेतची पवित्र आत्म्या सदा काळजी देवाच्या आत्म्या सदा काळजी देवाच्या आत्म्या मोचे तैजिये मोचे तैजिये मोचे तैजिये मोचे तैजिये. सगळे आमचे मना नितळ करच्यागे चिंता आमचे निर्मळ करच्यागे काळीज मध्ये कालते कर आणि जिवीत म्हजे बोळे आणि आपरबायचे कर. मोचे नितळ कर चिंता मोचे निर्मळ कर. मोचे नितळ कर चिंता मोचे निर्मळ कर. काळीज मोचे कालते कर जीवित मोजे बोळे कर. काळीज मोचे कालते कर जीवित मोजे बोळे कर. काळीज मोचे कालते कर जीवित मोचे बोळे कर. काळीज मोचे कालते कर जीवित मोचे बोळे कर. मोचे तैजिये पवित्र आत्म्या मोचे तैजिये पवित्र आत्म्या सदा काळजी देवाच्या आत्म्या सदा काळजी देवाच्या आत्म्या मोचे तैजिये मोचे तैजिये मोचे तैजिये मोचे तैजिये. डोळ्यांक आपरबायची दिश्ट दी. जिबेक म्हज्या लगाम दी. कानांत तुजी उतरां घाल. मनांत म्हज्या जाणवाय घालना. म्हाका तुज्या आपरबायचो भुरगो आनी भुरगें कर. डोळ्यांक मोच्या दिश्ट दी. जिबेक मोच्या लगाम दी. डोळ्यांक मोच्या दिश्ट दी. जिबेक मोच्या लगाम दी. कानांक मोच्या उतरां घाल. मनांक मोच्या जाणवाय घाल. 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 मोचे तैजिये पवित्र आत्म्या मोचे तैजिये पवित्र आत्म्या सदा काळजी देवाच्या आत्म्या सदा काळजी देवाच्या आत्म्या मोचे तैजिये मोचे तैजिये मोचे तैजिये मोचे तैजिये. तेच सुमेच्या वरत्या नावान आमी मागया. एक घडीभर आमचे हात जोडया. सुमेच्या वरत्या जिवितान वांटेली जावच्याक सक्रामेंताच्या जेजू थंय तुमची दिश्ट लायात. कितें कडी तुमकां आज गरज आसा तें मागात.
देवाचें उतर आयकोवच्या पयलें आमची जायती थाराय आमच्या काळजा मनांत खंय अपुरबायेची जागो भोव हदा करून दवरला थंय बरें बी घाल तें बरें फळ दिवंक शकता. त्याच प्रमाणे आमच्या काळजा मनांत बरेंपण आसा, मोळाय आसा, दाळाय आसा, निर्मळाय आनी नितळाय आसा. त्या काळजांत जायतें बरेंपण देव करता. कित्याक एक नितळ काळीज म्हाका रचोवन दी, एक नितळ काळीज म्हाका रचोवन दी. सम्या सर्वेस्परा हाचे दीस हांगा आयल्या हर एका भुरग्यांक तूं आपट. हर एका भुरग्याच्या काळजा मनांत असले धडधडे, ताच्या काळजांत असले खळवळे वळवळे, सगळे ताचे चिंता कंत बेजाराय, जायती योजना, जायती चिंतना, जायत्या जाणांक उद्वेग, एंग्जायटी, हे सगळे आज आमकां जायते त्रास दिवन आसा. सम्या ह्या भुरग्यांच्या कुडींत, ह्या भुरग्यांच्या मोतींत, ह्या भुरग्यांच्या काळजांत, ह्या भुरग्यांच्या आत्म्यांत सगत भरच्याक तुजो पवित्र आत्मा तुवें धाडलोय. तो पवित्र आत्मा ह्या भुरग्यांत राज करून दी. तो पवित्र आत्मा निशेवन दी. व्हरत्या तरान त्या पवित्र आत्म्याची सगत आमचे थंय वाडोवन दी. आनी तसो पवित्र आत्मा हांगा आयला हर एका भुरग्यांक आज जावच्या आराधनान देवाच्या उतराच्या परगटणेन मिजाच्या बलिदानान दी. आनी नव्यानांत जायतो orto बावाटची कुणा दिसोन येवच्याक बावाट रुंदायन आनी गुणायन रमच्याक ह्या भुरग्यांची काळजा मोवाळाय. ह्या भुरग्यांक तुज्या मोगांत घे. तांच्या थंय तुजो मोग भर चड आनी चड बरेंपण आमकां मेळोवन दी. आनी आयच्या दिसा आमी तुज्या इश्टगतीन लागीं सरोंक तुजे खरें इश्ट जावचो उद्देश इतलोच आमचो संबंध सुपात्र तरान दृढ जावच्याक आमकां तुवें हांगा आपयलाय. आमी सर्वांचे तुजे आशिर्वाद शिवर वत. ह्या जागराचे हर एक वायट शक्तीचो प्रभाव जेवसाची विदोळी सैताची कामां असले अडकळे अडचण बांदपाक बंदाड गजाले नाका जाले दुश्टकाय हे सगळे ह्या वाठारांत हांव न्हू, ह्या जाग्यात हांव न्हू, मात्र न्ही आसता ह्या सुत्रांत हांव पयस सरोंक हांव तुज्या नांवांत हांव फरमायता. ह्या भुरग्यांक कितें त्रास दिवन आसा, ह्या भुरग्यांक कितें नाडून आसा, ह्या भुरग्यांचें जिवन कशें कुंठीत करून आसा, ह्या भुरग्यांचें जिवन कशें कश्टीत करून आसा, हे सगळ्यो वायट शक्तीचो प्रभाव हांगा जावन पयस सरोन दी. तुज्या आमले रगतान हे सगळे वाठार भिजय सम्या. तुज्या आमले रगतान ह्या भुरग्यांची कूड दोन काड सम्या. तुज्या आमले रगतान तांचे भितरले गाय द इनर वोंड्स आनी द फिजिकल वोंड्स ते दैहीक वोंड सगळे काण उडय सम्या. दैहीक गाय आमच्या दोन काण उडय सम्या. हर एक बरें म्हण आमकां जावन दी सम्या. ह्या भुरग्यांचेर यथेश्ट मापान तुजे आशिर्वाद घालून कुरपेच्या देण्यांनी ताका नेटोवन तुजें वर्तें म्हण आपणावंक तांच्या कुटुंबांत जायतो सांगातपण, तांच्या कुटुंबांत जायती बरी साळावळ, ताच्या कुटुंबांत जायतो बरो संतोष उदेश कर. तो संतोष तुजो आमच्या थंय संपूर्ण जावच्याक भरपूर जावच्याक तूं आयिल्लोय तो संतोष आमकां मेळोवन दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सगळे आमी बसया. कशें आसात तुमी? सगळीं बरीं आहात? पावसाचे दीस जाल्यार देवाच्या वर्त्या मोगान हांगा आयल्या तुमकां सर्वांक वर्तो स्वागत हांव मागता. रेक्टर बाप, मानदीक बाप, आल्बन हांच्या नांवी आनी हेर ह्या सगळ्यांच्या नांवी तुमकां हो अपुरबायेचो वेळ आज देवान दिला तो बऱ्या तरान करसूंक देवाची कृपा आमी येदळस मागोवन जाली. त्या प्रमाणे आमी जेजू सांगाता एक जावन जियेत आसतना आमकां जेजू सण सोडिना, ताच्या सांगाता रावोंक आमकां ताणें आपयलां आनी त्याच वर्त्या मोगान तो आमकां भरता. तसलो मोग दिल्या जेजूक आमी वर्त्या तरान आर्गां दिता आसतना एक घडी भर आमचे ताळयो पेटोवन सोम्याक ताच्या हजारपणाक आमी आभार मानून सोम्या तुका आमी मानता, तुज्या वर्तेपण आमी मानून घेता. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगेच्यान तुमची जबाब
आमी तुका सरपडोन आराधन करता येसु म्या जेजू क्रिस्ता आराधन करता येसु म्या जेजू क्रिस्ता जेजू मावना देवाच्या एकल्याच जनीत पुता आमी तुका सरपडोन आराधन करता येसु म्या जेजू क्रिस्ता जेजू आमच्या मोगाळा इश्टा आमी तुका सरपडोन आराधन करता येसु म्या जेजू क्रिस्ता जेजू मनुष्यकुळाच्या एकल्याच रक्षका आमी तुका सरपडोन आराधन करता येसु म्या जेजू क्रिस्ता जेजू जिविताच्या उंड्या आमी तुका सरपडोन आराधन करता येसु म्या जेजू क्रिस्ता जेजू जिविताचे जरी आमी तुका सरपडोन आराधन करता येसु म्या जेजू क्रिस्ता जेजू देवाच्या शब्दा आमी तुका सरपडोन आराधन करता येसु म्या जेजू क्रिस्ता जेजू मरियेच्या पुता आमी तुका सरपडोन आराधन करता येसु म्या जेजू क्रिस्ता जेजू आंज बडवंच्या धनिया आमी तुका सरपडोन आराधन करता येसु म्या जेजू क्रिस्ता जेजू सर मान महिमा होगळाप आनी स्तुती पावो जाल्ल्या आमी तुका सरपडोन आराधन करता येसु म्या जेजू क्रिस्ता जेजू वाट सत आनी जिवी जावन आसच्या आराधन करता येसु म्या जेजू क्रिस्ता जेजू बऱ्या गवळ्या जेजू संसाराच्या उजवाडा जेजू शांतीच्या कुवारा जेजू रायांच्या राया जेजू सर पददार धनिया जेजू आराम आनी अंत्य जावन आसच्या जेजू म्हज्या सम्या आनी म्हज्या देवा बोवापर बाय थरान सम्याचे आजारपण हांगा आसतना मोगाचे न्हू आज आमी नियाळसो विशय जावन आसा जेजू थंय आमच्या इश्टगतेचो उद्देश कितें जेजू थंय आमची इश्टगत आसा तर त्या इश्टगतेचो उद्देश कितें कित्या खातीर आमी इश्टगत सोडूंक आशेता आनी खंयच्या रितीर आमी जेजू सांगता इश्टगतेंत जियोंक जाता कित्याक जायत्या जाणांक जेजू सांगता इश्टगत करून कळीत आसा आनी तुमकांय ती इश्टगत कळीत आसल्या देखून जेजूक मेळोवंक तुमी आयल्यात आमच्या वैयक्तीक जिवनांत तुमी पळयलें जाल्यार इश्टगत जायत्या जाणांनी म्हणचें आसा इश्टगतेंत आमी जियोंक आशेता कावन्सिलिंगाक येता आसतना आवय बापूय तांच्या भुरग्यांक आसतना म्हणचें आसा पदराचे इश्ट बरें नात त्या देखून म्हजो भुरगो बऱ्या वाटेर ना म्हजो भुरगो बरो पूण हाचे इश्ट बरें नात तर इश्टगत बरी गी या वायट म्हूण आमी चिंतलें जाल्यार ती इश्टगत खंयच्या तरान आमी सांबाळून हाडटा आमचे इश्ट खंयच्या तराचे आसात आमच्या सांगात ते कशे जियेतात हे सक्कडे आमी मानून घेवन हाडूंक आसा आनी अशें आसतना इश्टगत जावन पावतली वर्त्या तराची केन्ना सम्याच्या वर्त्या मोगान ती भरलेली आसता ना तर इश्टगत सबार तरांची आसा थोडे म्हणटात वी आर इंटिमेट फ्रेंड्स थोडे म्हणटात वी आर सोशल फ्रेंड्स थोडे म्हणटात वी आर क्लोज फ्रेंड्स थोडे म्हणटात वी आर फ्रेंड्स अमॉंग रिलेटिव्स म्हळ्यार संबंदा मदें आमची इश्टगत आसा म्हूण सांगतात तर मग हेच्या भावान आनी भयणीनो इश्टगत म्हणटा आसतना आमी बायबलांत पळोवचें जाल्यार निर्गमन ग्रंथांत इश्टगतेंत देव मोइजे सांगता उलयलो उलयलो की मोइजे सांगता उलयलो की देव खंय जळचें बोलें आसतना देव मोइजे लागीं उलयलो जळत्या बोल्या लागीं तो वेता आसतना ताका आकर्शीत दिसलें तें बोलें आकर्शीत दिसता आसतना मोइजे त्या बोल्या लागीं वचोंक आनी त्या बोल्याचें आकर्शण ताका इतलें वडतालें की ताचे लागीं वचोंक तो धांवधांवी म्हणल्यार बरी राखून आसलो आनी ह्या वेळार देवान ताका उलो केलो आनी म्हणूंक लागलो मोइजे तुवें रावलय ही भूंय तें तळ पवित्र जावन आसा होली होलीनेस ऑफ गॉड इज ड्वेलिंग देर
ते पवित्र जावन आसा आनी त्या खातीर तो म्हणा लागलो ह्या पवित्र जाग्यार पवित्रपण सांबाळच्याक तुजे वणो खाण दवर. पळया कितल्या परपायतारान तो उलयलो आनी तेंच देवान उलयली थोडी उतरां निर्गमन ग्रंथ चॅप्टर 33 वर्स 11 म्हळ्यार ओळ 11 पळयलें जाल्यार आमकां अशें म्हणटा एक मनीस आपल्या इश्टा कडेन उलयता तशें सर्वेस्पर मोइजे कडेन मुखामुखी उलयतलो. मुखामुखी उलयतलो उपरांत तो आपल्या शिबिराक फाटी वेतालो. पळया मुखामुखी उलयतलो. जायत्या जाणांक आमकां असलो अनुभव जाला. कित्याक जायतीं जाणां आमी देवाच्या वर्त्या मोगान बरोवन सम्यक संबंद आमी बऱ्या तरान रचून हाडला तरी खंडीत जावन ताणें उलयलीं उतरां आमकां आयकतालीं. मोइजे धीर कनिश्ट हांव कांयच करूंक सकनातलो फारावा राया मुखार हांव धूळ माती तसले म्हजे शीणपण म्हण ओपन घेतलो. मोइजेक देव म्हणटा हांव तुज्या सवें आसतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो जॉन ऑफ आर्क वापरपाची सांतीन असले विशयांत आमी आयकलें जाल्यार ल्हान नेण्ट्या प्रायर जायते व्हडलें झुजून आसतना कितें करचें म्हण कळीत नासल्या वेळार देवाची ससाय मागली आनी देवाच्या ससायेन ल्हानशें सैन काडून मुखार वचोन 10,000 वर्सांची सर्तीक सैनीक आसल्या सैन्याक संपूर्ण तरान जॉन ऑफ आर्क ल्हान सैनिकाच्या ग्रुपान संपूर्ण सोलवणी दिल्ली आनी ह्या वेळार ती म्हणा लागली आय एम प्युनी ऑफ प्युनी डस्ट ऑफ डस्ट. म्हळ्यार हांव मातयेंतली माती धुळींतली धूळ हांव कितेंच करूंक सकनातली पूण देवाच्या वर्त्या आदारान I can do mighty works. Mighty works. असाधारण म्हणलें करूंक हांव शकतलें कित्याक देव म्हजे सांगता आसा आनी तसलें बरेंपण देव आमकां दिता आनी तसलें बरेंपण देव दिता आसतना मोगाचें न्हू देव आमचें सांगता ताका आमी दोन घेवचें तें आमचें वयर आसा. कित्याक सुरवेर म्हणलें देव सदांच बरो देव सदांच काकळटार देव सदांच पदवेदार बाप आनी देवाची महिमा आनी पदवी इतली विस्तारल्या की ताचें तें वायट म्हणलें ना. सदांच गुड ऑल पावरफुल एवरीथींग इज गुड. हें आमकां कळीत जावन देवाच्या मोगांत आमी मेतेर जाल्या तर आमची इश्टागत घटायची जाता दरबस्त मापास जाता आनी त्या वेळार सोम्यान उलयलें आमकां आयकता ना तर आयच्या दिसांनी तुमी पळयलें जाल्यार आमचे सगळे मत हेणें तेणें झंझाट झंझारल्या. जायतीं जाणां येवन म्हणटात म्हज्या मोतीन कितें जाता म्हण कळीत ना समाधान ना. वच फाटीं जेजू लागीं वच सरपडोन माग सांग ताका जेजू म्हज्या मोतीन अशें घडटा म्हाका कळीत जायना म्हाका नाना तरेची वायट चिंता येतात. थोडे थोड्यांनी म्हणचें आसा जेजू विशयांत तूं वायट येता फादर म्हाका सांग ताका उलय ताचे कडेन बऱ्या तरान सांग तो आयकता. आमकां जेजू कडेन उलोवंक कळीत ना त्या देखून आमचे सगळे समस्या एका दाडो उलोवन ताचे कडेन सांगोंक आनी ताचे कडेन संबंद रचोंक ताची इश्टागत आमी जोडली जाल्यार आमचे समस्या जावन उरते नातल्यो. हर एक समस्या कशें आमचे जावन फूट जावन पयस वता म्हण आमकां कळीत जाते नातलें. त्या देखून जायतीं जाणां जेजू सांगता बरो संबंद रचूंक कळली मनशां आज समस्या म्हणून तो चिंतिनात. मोगाचें कालच्याच दिसा एक कुटुंब मेळोंक आयिल्लें आनी तातूंत एक चली तरणाटी चली आपल्या आवय बापायन सांगिल्लें थोडी उतरां मानून घेवंक तयार नासली. ती अशें उलयतना म्हणा लागली म्हाका म्हज्या आवय बापायर ती आसली बसोन तांचे वयर म्हाका बारी राग येता. कित्याक म्हळ्यार हांवें स्टडी केल्ली म्हजी थोडी फ्रेंड्स आहात तांचे लागीं म्हाका वचोंक सोडिना. ते दाडा ताची आवय म्हणा लागली फादर
ते फ्रेंड्सांक कसली म्हूण म्हाका कळीत ना फादर. त्या देखून हांव ताका वचोंक सोडिना. हें भुरगें भोव मोळेचें इनोसंट चायल्ड सीज, ताका सट्टी कळीत ना. ते आतां मास्टर्स करूंक मुखार वेता, स्टडीसान बरें हुशारा, पूण भायली कांयच नॉलेज ताका ना. आनी ह्या वेळा भुरगें म्हणा लागलें हांव कांय चड विचारूं ना फादर. हांवें जस्ट सांगलें पयलें हांव शिकच्या त्या इन्स्टिट्यूशनाक वचोन जस्ट म्हज्या फ्रेंड्सांक हाय म्हणून येता. आवय मदें येवन म्हणा लागली फादर तीं सगळीं कामार आसात, तांचें काम ती करून आसात, हाणें वचचें कितें गरज, कित्याक तें वच जाय. त्या वेळार हांवें मदें येवन म्हळें थोडे इश्टागात, थोडे संबंद आमी रचूंक जाय, आमी रचूंक जाय. आनी अशें रचता आसतना तांचे थंय आनीक बरो संबंद उपसून येवचे चान्स आसा. पूण हांवें म्हणा लागली आमी सिटी जावन मस्त पयस आसा फादर, आनी तेय जावन ताणें येवचें, एकल्याक येवंक जावचें ना. एक हांवें जाय ना त्या बापायन जाय, आमी जायते वेळ राखचें आनी ताची गरज आसा गी. त्या वेळार चेडूं भुरगें म्हणा लागलें एका काजाराक वचोंक सोडूं ना फादर, म्हज्या इश्टिणीचें काजार आसलें. आनी त्या वेळार ती म्हणा लागली तें पयस उडपींत आसलें फादर, हांगा नातलें. आनी ह्या वेळार उडपी वेच्या दीस आमी आपोवन व्हरते आसले हांव. पूण कितें जालें गे म्हळ्यार आमच्या शेजार आनी एक काजार आसलें. आतां तितल्या पयसिल्या काजाराक आमी गेले, हांव तर ह्या शेजाऱ्यांच्या काजाराक वचोंक जायना. त्या देखून आमी सांगलें ह्या काजारा वेचें नाका. आनी दिसाच्या काजाराक आसले आमी केदाळ आपोवन व्हरता हांव. आनी ह्या वेळा भुरग्याक जायतो राग आयलो आनी ती म्हणूंक लागली म्हाका कितेंच करूंक ही सोडिनात फादर, कितेंच करूंक म्हाका ही सोडिनात. ह्या वेळा भुरग्याक हांवें समजोणी दिली कसो आमचो संवसार आयचो, खंयच्या तरान तो आसा. आनी ते म्हणूंक लागले म्हाका रिसोर्टाक वचोंक जाय आसलें फादर, ते म्हजी सगळीं फ्रेंड्सां थंय वेतात, हांवें तांचे वटी गेल्यार कितें हांव वाडोवना गी, हांव व्हडली जावना गी, म्हाका सिकप ना गी. वय सगळें आसा. आवय बापायन एक सायड अपुरबाय तरान सांबाळल्या. बरेंपण बरें करी जाय, आमी बऱ्या तरान जिये जाय, सगळें आसा. आनी एक सायड भुरग्याक कांयच कळीत ना. त्या वेळार भुरग्याक आनी ताका बसोवन सविस्तार एक अर्द घंटा हांवें ताका सगळें सांगलें कितें कितें चलोन आसा. कावन्सिलिंगान म्हाका कसलीं जाणां मेळटात, तांची परिस्थिती कितें कशें आसा, आयचो संवसार खंयच्या तरान बुलयता, आयचो संवसार खंयच्या तरान मांकोड करता, आयचो संवसार खंयच्या तरान तुका वायटाक ओडून व्हरता. बरें एका सायडीर आनी वायट आनी एका सायडीर. अशें आसतना भुरग्याच्या मुखामळार जायतो प्रकाश पांकलो म्हणयत. ताचे इतले रागार आसलें मुखामळ तामशें जालें, हळटार दवशें जालें. आनी अशें उलयल्या आनी उलोवन सांगता आसतना भुरगें एकच म्हणा लागलें म्हाका आनी एक सायड कळीत नासली फादर. त्या देखून म्हज्या आवय बापायन म्हाका वचनाका म्हणटाना कितलो राग येतालो. हांव तडबडी जेविनासतना रावताली. मागीर म्हाका बगतालें म्हजे आवय बापाय म्हाका कित्याक वचोंक सोडिनात काय, कितें प्रॉब्लेम काय, हांव खंय वायट जाल्या, हांव खंय पाड जाल्या, हांव इतलें बरें भुरगें, म्हाका कित्याक वचोंक सोडिना. उपरांत हांवें ताका विचारलें आतां तुका कळीत जालें तुजे आवय बापाय कित्याक तुका वचोंक सोडिनात. वय फादर खंडीतसान म्हाका कळीत जालें. आनी आतां कितें करी जाय म्हूण सयत म्हाका कळीत आसा. वचून नजो म्हूण न्ही. बापूय मदें म्हणा लागलो. हांवें म्हळें बापायक थोडी तुवें व्हर जाय. एक आवय वसा नासल्या बापूय वसा, ताका कोणा मेळोंक आसा तें मेळों दी. आनी भितर वता आसतना तुमी तुमचें काम करने या, मागीर तें येतालें. बापूय म्हणा लागलो तें भितर गेल्यार ताका पाटी येवंक कळीत जायना फादर, तांचे कडेन उलोवन ओवन बसता, आमी भायर राखून ओवून रावों जाय. एका थोडे भितर गेले जाल्यार ताका थोडे फावटी राग येता. तर हांवें म्हळें टायम कॉन्शियस नासल्या वेळार तुवें तुज्या आवय आनी बापायक आपोवन व्हरनो. तुवें तुज्या इश्टां सांगाता भितर आसतना तांणी थंय दार राखचें न्ही, ती कावलुगारां न्ही थंय. ह्या वेळार भुरगें म्हणा लागलें समजलें फादर. आनी मुखार हांव पयलींचो राग दवरिना. पयलें कशें म्हाका राग येतालो तशें करची ना. कित्याक म्हजी आवय बापूय खंयच्या रितीर म्हाका पळोवन घेतात तें म्हाका आतां कळीत जालें.
ताणी म्हाका करेक्ट विस्तार जावन सांगो ना. त्या वेळार हांवें सांगलें विस्तार जावन सांगोंक तांकां आमच्या तितले एक्सपिरियन्स आसचे ना, तांचे लागीं इतलो लोक येना आनी तांच्या लागीं सगळीं बऱ्या तरान आसल्या बरें शेअर करून घेनात. आनी त्या वेळार भुरग्याक हांवें सांगलें एकच, आसल्या बरीं शेअर करून घे. आसल्या बरीं तुज्या आवय बापाय कडेन सांग. आनी त्या वेळार तुजी आवय बापाय आपुरबाय तरान तुका समजून घेताली. चूक जाली तर ती कितें करताली, तुका ती दिताली. कितेंच दांपून दवरचें नाका. तर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आज आमची इश्टागात सम्या सांगाता म्हणटा आसतना हेरां सांगात आमची इश्टागात आपुरबायची करूंक जाता. हेरां सांगात आमची इश्टागात भोव मोगाची करूंक जाता. फायदो जोडच्याक न्हय, फायदो जोडून घेवच्याक न्हय. इश्टागात जावन आसा एकामेकाची काळजाची बोगणां समजून घेवच्याक. आनी तसली इश्टागात वर्ती इश्टागात जेजू आमकां दिता. त्या दुकानार तुमकां सांगलें जेजू कडेन उलोवंक कळत जाय. जेजू कडेन उलोवंक कळत जाय. खोडकार जेजू कडेन उलयले, तांची कोड तांकां जडायची जाल्ली, तांची कोड तांकां भारी दूख दिताली, तांची कोड तांकां समाजेंत बरें स्थान मान दिवना. आनी अशें आसतना खोडकारांक इतली नालिसाय भोगताली, इतली इराराय भोगताली, ते भिवंक ना. एकलो खोडकार उठून गेलो आनी म्हणा लागलो तुजी खुशी होय जाल्यार म्हाका गूण कर सम्या. पळया धैर्य तें सम्या लागीं वचोंक धैर्य जाय, बे न्हय. सम्या लागीं वचोंक गौरव जाय, पाटी भिवकुरी जावन बसोंक न्हय. सम्या लागीं वचोंक बावार्थ आनी पातयणी जाय. तर सम्या लागीं वता आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमची इश्टागात वाडटा. त्या देखून तुवें सम्या सांगता इंटिमेट रिलेशनशीप, इंटिमेट फ्रेंडशीप म्हणटा आमी, भोव लागशिल्लो संबंद जोडलोय तर सम्या सांगता तूं उलयतलोय. आनी ह्या वेळार ताणें म्हाका विचारलें, फादर तुमी सगळ्या लोकां सांगात आसतात, तुमकां एक एंटरटेनमेंट आनी काय ना. हांवें म्हळें हें घालें, तुमचे सांगात आसचें तें एंटरटेनमेंट, तुमचे सांगात उलोवचें एंटरटेनमेंट. आराधनांत, मागण्यांत, मिसाच्या बलिदानांत, लोकां सांगाता कुमसारींत हर एक कडेन आसचें इस एंटरटेनमेंट. केन्ना तुजो आनी तुज्या जेजूचो संबंद भोव लागशिल्लो जाल्लो आसता. जेजूची मुखामळां जावन आसता लोक आमचो. त्या लोकांच्या कश्टांत, त्या लोकांच्या दुखींत, त्या लोकांच्या पिडेंत आमी वांटेली जाता आसतना दॅट इज द स्पिरिच्युअल एंटरटेनमेंट. दुसरें कांयच गरज ना. त्या वेळार त्या भुरग्याक हांवें सांगलें तुका रिसॉर्ट कल्चर, फन कल्चर, मजा मस्ती गम्मात्यो हें पडोवन गेलें जाल्यार हाची इश्टागात पयस जाता. इश्टागात जेजूची आसतना आमचें सगळें बरेंपण आमी मानून घेता आनी नाका जाल्यार वायटांत आमी मेतेर जायना, नाका जाल्यार वायटांत आमी पयस सरता. तर सोमी आज आमकां हर एक लागीं आपयता, मुखामुखी आमचे कडेन तो उलयता. ताणें उलयलीं उतरां आमी आयकोंक शकल्या तरी संपूर्ण तरान आमी आमचें जिवन बऱ्या तरान मांडून हाडूंक आमकां साध्य जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमचे थंय एक सांगणी आसा मोगाच्यानो, तुजो इश्ट या इश्टीन कोण म्हूण सांग आनी हांव तूं कोण म्हूण सांगतालो. तुजी इश्ट आनी इश्टीन कोण म्हूण सांग. कित्याक म्हळ्यार आमचे थंय येवचे थोड्या तरान थोड्या पटी मस्त ट्रबल आसली मात्र. आनी ट्रबल आसली म्हणटा आसतना म्हणटात हो भुरगो ताच्या इश्टागतींत एक जाला. हो भुरगो संजेर घरा आसना, खंय वताय म्हूण विचारलो. तो म्हणटा म्हज्या इश्टा सांगात आसता, ह्या जाग्यार आसता, त्या जाग्यार आसता. त्या वेळार हांवें तांकां म्हणचें उतरां इतलींच, तुका सांजेच्या वेळार दुसरी इश्टागात करूंक तूं गेलोय जाल्यार तुजी इश्टागात सोम्या सांगाता खंय आसा. त्या सांजेच्या वेळार कुटुंबाच्या मागण्यान तूं नाय तर तुजी इश्टागात खंय आसा. त्या सोम्या सांगाता उलोवंक तुका पावना तर तुजी इश्टागात कोणा कोणा सांगाता थंय हांगा आंगडी बागलांनी ह्या थोड्या बार रेस्टॉरंटांनी आसा तर तुका जेजूक वेळ ना तर तुजें जिवन उंचल्या मट्टाचें कशें जावचें
त्या देखून तुजी एनर्जी लेवल लो तरान चलता त्या देखून आमचे उंचायेक पावोंक आमचे अभिवृद्धी जावच्याक आमकां आडखळ जाता आमचे लौकीक फ्रेंडशीप. ह्या दिसांनी लौकीक फ्रेंडशिपा देखून जायते आमचे सकत आमी होगडोन घेता. ताकाय फ्रेंडशिपाक एक रुली आसा थोडे ते रुली आमी सांबाळून घेतल्यार मात्र आमची इश्टगत बऱ्या तरेन दवरूंक जाता. ना तर आमी इश्टगत म्हूण वचोन पोंडान पडत पडटा. जेजू सांगता आमी आसतना आमची अभिवृद्धी जाता शिवाय आमचे वायट जायना. त्या देखून माथेवाच्या वांजेलांत आमी पळयलें जाल्यार जेजू सुंकाकारांचो आनी पातक्यांचो इश्ट जाल्लो. आनी आतां आमी पळयत आसतना जेजू सुंकाकारांचो आनी पातक्यांचो इश्ट जालो जाल्यार ताचें जिवन मट्ट उणें जालें काय म्हूण आमी चिंतल्यार तें सारकें न्हय. कित्याक जेजून सुंकाकाराचें आनी पातक्यांचें जिवन उंचल्या मट्टाक व्हेलें. तें उंचल्या मट्टाक कशें व्हेलें गे म्हळ्यार तांकां आपयलें येया म्हणा लागलो. आनी ह्या वेळार जेजून तांकां आपोवणें दिल्लें तांणी घेतलें आनी सुंकाकाराचें जिवन बदली जालें. त्याच प्रमाणे पातक्यांचें जिवन बदली जालें. सामार्याची स्त्री आपलें जिवन बदलून घेतली. प्रतवार स्त्री आपण मरतांत म्हूण चिंतली जिविताच्या वाटेंत चल्ली. जाकेव आपलें जिवन बदली करून सोम्याच्या आवडत्या सल्वसावांत वांटेली जालो. सोम्याक ताणें स्वागत केलो. आपलें जिवन सोम्या खातीर संपदरां करसुजा तो म्हणा लागलो म्हज्या आसल्या आस्तींतलो अर्द वांटो विकून हांव दुबळ्यांक दितलो आनी कोणाक दोगो दिलो जाल्यार 4 वांट्यांनी हांव ताका बरें करतलो. तें जावन आसा सोम्याच्या इश्टगतेंत तांची जाल्ली बदलावण आनी ह्या इश्टगते देखून तांचे थंय उंचल्या मट्टाक ते आयिल्ले जावन आसात. म्हज्या भावन आनी भयणीनो आमची इश्टगत सोम्या थंय एक जावन जियेत आसतना सोमी आमकां वर्त्या तरान आपयता ताच्या मोगान बरोवंक. ताचो मोग आमकां पावो करूंक ताचो मोग चड आनी चड मापान आमच्या जिवनान बरोवंक. सोम्याच्या मोगांत आमी भरल्या नंतर दुसऱ्या वायटाक थंय पावट आसचो ना अवकाश आसचो ना जागो आसचो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. त्या देखून माथेवाच्या वांजेलांत चॅप्टर 21 वर्स 31 चॅप्टर 21 वर्स 31 आमकां कितल्या पुरबाय तरान म्हणटा पळय सुंकागार आनी कालवंत तुमच्यागी पयले सर्गाच्या राजांत रिगताले. कित्याक आमी जायती जाणां चिंता आमी पळय आपोरबाय आमी बारी मागण्याची आमी देवाक लागीं आसलीं. तें तुवें सांगचें न्हय. देव पळयता सगळ्यांक पळयता. ताचे की बरें हांव मागतां. तूं कोण तें सांगूंक ताचे की बरें हांव मागतां. म्हजे बान आनी भयणीनो ताचे की बरें हांव मागतां म्हणोंक म्हजें मागणें खंयच्या तरेचें म्हणून सोम्याक कळीत आसा. त्या देखून कोणा कडेन कंपेर करूंक वयचें नाका. जेजू म्हणटा सुंकागार आनी कालवंतां तुमच्यागी पयले सर्गाच्या तैसांत तीं रिगतालीं. जेजू कडेन फ्रेंडशीप करूंक हांव पवित्र ना हांव पवित्र ना हें आमचें थंय आसचें एक बें. आमी बियान बसता आनी म्हणटा हांव जेजू सांगता एक जावंक हांव पवित्र ना. जेजू सांगता एक जावन जियोंक म्हाका अर्हता ना. जेजू लागीं सरोंक जेजूची इश्टगत जोडोंक हांव क्वॉलिफाय ना. क्वॉलिफाय युअर सेल्फ क्वॉलिफाय युअर सेल्फ. सीस क्वॉलिफाय नातले कांयच कळीत नातले बुद्धू. थंयसरल्या सिसांक सोम्यान आपयत आसतना तांचे क्वॉलिफाय आसात की म्हणटा ताणें पळोवना. फकत दे आर कॉल्ड. तांकां आपयले उपरांत तांकां क्वॉलिफाय केले. ही कॉल्ड अँड क्वॉलिफायड. तूं क्वॉलिफाय आसा ही ना गी म्हूण पळय नाका. जेजू लागीं वच. जेजू सांगता एक जा जेच्या जिवनांत तुजें जिवन परिवर्तन कर. मोगेचे भावन आनी भयणीनो जेजू सांगता आसतना तुजें जिवन अपुरबायचें संतोशाचें. जायतो संतोश ह्या रिन्यूअल लायनींत आयिल्लो उपरांत हांवें भोगलो जावन आसा. इतली खुशी भोगता जिवन अपुरबायेचें जाता. रेतेऱ्यो देवस्थान
पवित्रपण, देवाचे वर्ती कार्या, बरेंपण, लोकसंगात आसचें, लोकसंगात मेळोन तांच्या कश्टांनी वांटेली जावचें, लोकांची दुखां हळू करूंक ती पुसूंक म्हजी बोटां उपयोग करची, या म्हजें काळीज उपयोग करचें, म्हजे दोळे उपयोग करचे. हें सगळें जाता आसतना कितलो संतोष मोगाच्या भावनान भितर तो संतोष आमकां कळीत ना. त्या देखून आमी लोवर लेवलांत काम करना साव, आमी उंचल्या मटाक वचोना, आमी सकयल्या खेळगिना माट्टा म्हणटा आमी तातूंत काम करना, आमचें जिवन तातूंत सारोन आसा. शिवाय आमचें जिवन सोम्या खातीर आमी जरोना, आमचें जिवन सोम्या खातीर आमी जरय जाय, सोम्या सांगाता आमी आसा जाय, आनी सोमी आमच्या सांगाता सदांच आसतना आमी बळवंत हातेर जावन जियोंक शकतले. हांव थोडी म्हणटात हांव चड जाणा, म्हाका सगळें कळीत आसा, लोक म्हजे लागीं येता, पॉप्युलरिटी खातीर वेचे न्हय, थोड्या दिसांच्या प्रसिद्धपणा वेचे न्हय. सोम्या सांगत आसतना पॉप्युलरिटी कांयच गरज ना. कोणेय तुज्या सांगत ये जाय, तूं एकल्यानच मागयत, म्हाका 4 जाणांनी येवन म्हज्या सांगत हो मागण्याचो मनीस म्हणचे म्हण कांय गरज ना. तुजो आनी तुज्या सोम्याचो संबंध, तुज्या आनी सोम्या सांगता तुजें उलोवणें. मोगाचें आज जायतीं जाणां आमी कित्याक आमचें जिवन पसळ्ळां, आमचें जिवन समाधान येना, आमच्या जिवनान खरो संतोष ना, खरो उल्हास ना, बरीं उतरां नात, आमची चिंता खंय खंय, जायते जाणांक एंग्जायटी, जायते जाणांक फियर. कित्याक सोम्यातें आमचो संबंध तितलो सुपाद्र तरान आमी रचूना. ह्या सोम्यातें संबंध रचूंक कांयच वेळ नाका. मोगाचें न्हू, वच आनी ताका पळय, ताच्या सांगाता तूं राव, तितलेंच पुरो, ताच्या सांगाता एक जावन राव. त्या देखून आमी सांगलें म्हजे थंय जिये पवित्र आत्म्या, म्हजे थंय दिये, सदां काल जिये देवाच्या आत्म्या, सदां काल जिये. आनी त्या वेळार सदांच हांव आपुरबायतारान म्हजें जिवीत मांडून हाडूंक शकतालो. आनी थोडीं म्हणटात म्हाका कितें करचें म्हूण कळीत ना, कशें मागचें म्हूण कळीत ना, कांयच कळीत ना. हात वयर घाल, तुज्या तोंडान कितें उतरां येतात, एटलीस्ट थँक्यू जीजस, प्रेज यू जीजस, आर घाल तुका ओगलाप जेजू. जेजू म्हणल्यार एक सोप देता मू, तितलें म्हळ्यारच पुरो. जेजू समजोन घेता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, मागण्याकच म्हणो इतलोच वेळ आमी सीमीत करूंक जायना. हर एका वेळार एका घडये म्हणटा आसतना तें मागणें तुज्या सगळ्या कुडींत, तुज्या काळजांत संचलन जाय. तेन्ना आमची उतरां भोव मोळाची जातालीं. एका मनशाक कांयच दुखोन उलयल्यार इतलें काळीज दुखता. मोगाचें न्हू, कांयक इल्ल्या व्हडा ताळ्यान ना म्हाका वेळ ना म्हणल्या वेळा सयत काळीज इतलें दुखता. कित्याक सोम्याचें आजारपण आसतना हेरांक दूख येयल्ल्यांत आमकां जायती दूख भोगता. त्या देखून सोम्याचें आजारपण आमचें थंय आसतना आमी तें केलें जाल्यार पश्चाताप पावोन परत तशें करिनासतना सोमी आमकां राखोन व्हरता. आनी असलें बरेंपण सोडूंक सोम्या लागीं आमी आसोंक जाय. आमी कितलें जाणा, आमी सोम्याच्या जिवनांत कितले भागीदार जाल्या, ह्या सोमी आमचे थंय भागीदार जावन म्हण आमी कितले जाणां आशेन आसा. अब्राहमा कडेन देव उलयलो, देव वरयकपडी ताचेर येवन उलयतालो. कित्याक अब्राहम भावार्थाचो बापूय देवाक मानवलो, देवा सांगात एक जालो, देव सर्वस्व म्हजें म्हणून ताणें लेखून घेतलें. आनी अशें आसता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, एक घडी बरो अब्राहमान त्या देवा कडेन केल्लो तो सल्लो, त्या देवाक मानवन देवाच्या बेबिरांतेत जियेली एक घडी नियाळा काड, नियाळा काड. कसो तो अब्राहम उतर प्रायर देवान भुरगें दिता म्हणटा आसतना आपल्या काळजा मनान संतोसलो, उडी मारलो. ह्या उतर प्रायर सयत देव म्हाका भुरगें दिता न्ही गी, दिता न्ही गी, दिता गी म्हण ताणें म्हणना. आमच्या जायत्या जाणांची लँग्वेज आमी चिक्के सारकी करून घेवंक जाय. कित्याक म्हळ्यार तो दिता गी, हें जाता गी, तें जाता गी, की न्ही जाता. नेगेटीव लँग्वेज जायती उणी करा मोगाचें न्हू तुमच्या भुरग्यां कडेन आनी तुमच्या मदें. जायत्या जाणांक आमकां नेगेटीव, कितें पळयल्यार तें जायना, हें जायना, तें करूंक जायना, हें करूंक जायना.
पर एक 4 दिसाच्या रजेर माय सांगता आसतना कोणी एकल्यान फोन केल्यान कितें करतात पद हांव वेल्ल्यान कोंडून आसा म्हणे कित्याक तुमी कोणचें गे हात दिल्या देवान पावस तो दिता उदक तो वत्ता 4 बियो घालून कितें प्रॉब्लेम जागो नातल्यार एक पाटण म्हणटा तूं 4 बियो घाली येता आसले कित्याक आमी चिंता जायते पटी हें म्हज्यान जाता गी ना हें जायना गेल्यार जाता गी जाता पोस कर तसो देव उदक वता आसतना तुका 4 बियो घालून थोडे हीट घालून कितें प्रॉब्लेम जाल्यार कितें तुका नाका म्हण जाल्यार दुसऱ्यांक दी तुका नाका म्हाका खावंक जायना दुसऱ्यांक दी व्हरोन दी म्हज्या भावनान म्हणून जायते पटी आमची लँग्वेज नेगेटीव जाल्ले देखून आज आमचें जिवन नेगेटीव जाला आज आमचें जिवन नेत्यात्मक धनात्मक जावन ऋणात्मक जाला त्या देखून आमी हेरांक पळयता न्हय तांचें तें उणेंपण पळयता तुजें थंय परती जाल्यार मात तें तुवें हेरां थंय परती पळोवची तुजें थंय उणेंपण आसा तुजें थंय लो सेल्फ कॉन्फिडन्स आसा तुजें थंय लो सेल्फ इमेज आसा तुजें व्यक्तित्व बरें ना तूं हेरां थंय कसो बरें पळयतालो आनी पळयताले मगे जबान आनी म्हणून आमचें व्यक्तित्व भोव वापरपायतरांक करून घेवच्याक जेजूची इश्टगात आमी जोडून घेवंक जाय सगळे आमी एक घडी भर उबी रावया सोम्या सांगता एक जावन गांवच्याक आमी आयती जावया आनी सोमी आमकां दिता तेंच वर्तेपण आमी घेवया आमच्या जिवनांत तो भागीदार जाता आमचें जिवन ताचें जावन आसा आनी जेजू म्हणटा हांव तुमच्या सांगता आसतना कांयच भियोवची गरज ना हांव तुमच्या सांगता आसतना हांव तुमकां राखतालो आनी पसतालो मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आपुरबायतरान जेजू दिता आसतना एक घडी भर तुमचे दोनी हात तुमच्या काळजा वयर दवरात तुमचो संबंध त्या जेजू थंय कसो आसा ती आमची इश्टगत जेजू सांगता कशी आसा ती जेजू थंय म्हजें उंचलें मट्ट हांवें रचलां गी म्हजें मट्ट त्याच सेकेल्या अंतरांत हांव मेंटेन करून आयलीं तर हांवें हेरांक बरें करून जावचें ना कित्याक म्हजे थंय ती सकत ना हेरांक हांव कशें सकत दितालो म्हजे थंय 10 रुपया ना तर हेरांक हांव कशें 5 रुपया दितालो त्या तुका म्हज्या भावनान भयणीनो सदांच सोम्या सांगता आसतना सक्तेन बरोवंक जाय सोम्या सांगता आसतना धनात्मक तरान आमच्या थंय जायते हुरूप आमी उपजोवंक जाय सोमी आमच्या सांगता आसतना आमकां कितेंच उणें तो करिना जायतें बर्तिकन दिता त्या सोम्याच्या नांवान आमी गावया आनी उल्हासान संतोषान सोम्या सांगता एक जावया जेजू मोचे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका ना कांय उणें जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे भितर जेजू मोचे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका ना कांय उणें जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे भितर मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इजरे गोमचे देलो मोग तुजो पुरो भंय आकाशरो सोम्या भंय आकाशरो मोकाजान पेटो आसो संसार पासून पुरो मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इश्ले गोंची दिलो मोग तुजो पुरो भंय आकाशरो सोम्या भंय आकाशरो मोगाजान पेटो आसो
ससणपासून पुरो Jesu mosorai ani tos mojendai ani makana kayone Jesu mojenkan ani tos mojendra jiena ta jivene Jesu mosorai ani tos mojendai ani makana kayone Jesu mojenkan ani tos mojendran jiena ta jivine Moktuzo puro somya Moktuzo puro Izlegun chiude lalo Moktuzo puro Akasoro somya Akasoro ससणपासून पुरो मोक्तुजो पुरो सोम्या मोक्तुजो पुरो विश्लेगुण चिवदिल्लो मोक्तुजो पुरो ससणपासून पुरो Hallelujah 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 एक घडी पर आमचे दोळे धांपया समेचे नाव उलो करूया समेच्या नावांत आसा ती सकत समजून घेवया समेची इश्टगत जोडूंक आमी पेसाडया सम्या तूं आमकां जाय सम्या तूं आमचो राय सम्या तूं सदांच आमचो इश्ट सम्या तुज्या इश्टगतेन म्हाका मेळय सम्या तुज्या इश्टगतेन म्हाका एक कर तुजे खरी वळख म्हाका कर दी सम्या तुजो खरो अनुभव सांग म्हाका तूं आपयलाय तो अनुभव सांग म्हजें काळीज आनी म्हजें मन तुज्या लागीं हाड सम्या उंचल्या मटाचे जिवान जियोंक म्हज्या थंय सदांच एक धनात्मक तरासो चिनोस रोसूंक जाय जाली ती सकत रोंबय सम्या जिवीत दिवच्याक आयिल्लोय तूं हर एका भुरग्याक जिवीत दिवच्याक आयिल्लोय बरो नोम तुज्या बापाचें जिवीत दिता म्हण तुवें आमकां बसयलें तेंचो जिवीत तूं दिता आसतना तें घेवंक आमी तयार जावच्याक आमचें थंय बरेंपण हाड सम्या तुजें बरेंपण आमी समजून घेवंक आमची मनां आनी काळजां अत्रेक दी सम्या ह्या वेळार आमच्या हर एकल्याच्या जिवनांत जायती अभिवृद्धी जावच्याक सम्या तो दिताय तें बरेंपण आमी घेवंक आयती जाता सम्या समयाचें वर्तेपण सदांच समय बगूंक समयाच्या वर्तेपणांत वांटेली जावच्याक तयार जावया समयाचें बरेंपण आमच्या ह्या संक्रमेताच्या जेजुतावन आमी सदांच वण घेवया सकत सम्याची सकत त्या जेजूची सकत त्या कुर्सतान देवयल्या हर एका तेंब्या तेंब्या रक्ताची ह्या वेळार तुजे कश्ट तुजे दुख तुजे कळवळे तुजे वळवळे तुजी पिडा सांग बरो तुज्या कुटुंबांत जायतीं जाणां पिडेस्त आसात
सांग बरं तुझ्या कुटुंबात समाधान ना, तुझ्या घरात एकमेकाक समजणी सारखी ना, एकल्यान उलयल्यार आनी एकल्या राग येता, एकामेकाक खावंक गेल्या बरी आमी खाताव, एकामेकाची मांसां ओडताव, एकामेकाच्या वयर रागार हगे दुस्मानकाय मोसर प्रतिकार प्रतिविरोध स्वार्थांत एकामेकाक पळयल्या जायना, मुखार म्हणा गुंडोन फुगोन आमी आसाव. सम्याचे जिवान तसलें न्ही. सम्याचे जिवान बोवा परबायचे कितली ती सूख केल्ली आसलेली ताच्या मुखार वता आसतना ताणें तांच्यो दाळ दाखयली, कणवळाय दाखयली, कळवळाय दाखयली आनी काकू दाखयली आनी ताका बरें केलें. त्याच सम्याचें नांव आमी वर्णिया. ಯೇಸುನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ, ನನ್ನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸುನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ, ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. 129. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಭರವಸೆ, ನನ್ನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ, ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿದ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ನಾನೀಗಿದೆ. ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿದ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ನಾನೀಗಿದೆ. ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, तोच कोण आरिगार ते आसलो, आरिगार राखोन आसलो आनी बेसर तोळ्या लागी आसलो. तो आरिगार म्हणटा हांव कांयच म्हाका गूण करूंक कोणूच ना, आनी ह्या वेळार आयिल्लो जेजू त्या पिडेस्ताक म्हणटा तुका गूण जावंक खुशी आसा गी, तुका गूण जावंक मन आसा गी. आनी तो म्हणटा म्हाका गूण करूंक कोणूच ना. आमचे थंय नकारात्मक स्वभाव, आमचे थंय ऋणात्मक स्वभाव तडफडे आमकां जिवितांत उपकण दिता, जिवनांत जिगुप्से दिता. बरें सोमी म्हणटा हांव तुका बरो करूंक आसा. आयच्या दिसा तुज्या कुडींत तुज्या जिवनांत कश्ट आसूंक पुरो, पिडा आसूंक पुरो, पूण सोमी म्हणटा त्याच आरिगाराक म्हणली वत्रा हांव आसा तुका बरें करूंक, हांव आसा तुज्या कश्टांनी पावोंक. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ. ನಿನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ, ನಿನ್ನ ಸತ್ಯವಚನ, ನಿನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ, ನಿನ್ನ ಸತ್ಯವಚನ. ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆಯು ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆಯು ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿದ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ನಾನೀಗಿದೆ. ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿದ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ನಾನೀಗಿದೆ. ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ, ನನ್ನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ,
ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನನ್ನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ आमकां सदांच राखचो स्वामी आमचे सांगता इश्ट जावन आमकां बोवापर पायतरां सांबाळचो स्वामी आमचे सांगता उलोवचो स्वामी आमच्या मदगात आज आसा तो स्वामी आमकां आपयता तेज्या मोगान जियोंक आपयता ताचे सांगता रावोंक आमकां आपयता तो म्हणटा हांव तुजे सांगता आसतना कितलें निराश तूं भोगलें जाल्यार कितले एकसुरपण तुका भोगलें जाल्यार कितले कश्ट म्हणो कश्टा वयर कश्ट येता आसतना म्हाका कित्याक जालें कश्ट म्हण तो हाक बाप मारतना सयत हांव तुज्या सांगता आसा कित्याक त्याच सम्यान म्हणलें उतरां हांव सदां काल तुमच्या सांगता आसतलो हांव सोण गेलो जाल्यार म्हजो आत्मा तुमच्या सांगता तुमकां अनाथ सोडचो ना तुमच्या सांगता सदां काल तो जियेतलो राज करतलो आणि मोयजेक त्याच देवान म्हणलें उतरां हांव तुज्या सांगता आसतलो आय एम विथ यू वेन आय एम विथ यू यू आर स्ट्रॉंग डू नॉट वरी तुजे ते आसची सकत ती म्हजी सकत जावन परिवर्तन जाता तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आज वर्त्या मोगान तुमी हांगा आयल्यात ह्या संबलांच्या पुनसेतांत वर्त्या तरान जे उतार मानून घेव जे उतरान प्रेरीत जावं जे सक्तीन बरोवंक आज जे सांगत आमचे इश्टगात आमी घट करून घेता आसतना ताचो अनुभव आमी जोडटा आसतना चड आनी चड बापान आमचे थंय जायते बरें बरें हाडच्याक स्वामी आमकां हर एक लागी आपयता तेच व्हरता उतरान तो आमकां म्हणटा हांव आसतना भियेवची गरज ना हांव तुजे थंय नवी सकत उपससे करतलो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Hallelujah. 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 अब्राहमा सांगता उलयल्लो देव ताका पवर्ताचो बापूय करता मात्र न्ही आशिर्वादांनी भरता कित्याक देवाचे हर एक उतर अब्राहम आयकलो मोइजे सांगता उलयल्लो देव मोइजे 40 वर्सां त्या इस्रायल प्रजेक मुखार वता आसतना कितले जण ताचे विरोध उलयले कितले जण ताका हिणसूंक लागले कितले जण ताका आणकिले कितले जण ताचे विरोध गेले बाळ देवाक आराधन करूंक गेले मोइजे देवाच्या सक्तेंत एकलो उबो रावन देवान सांगले हर एक उतर ताणें मानून घेतलें आनी त्या प्रमाणे सगळे इस्रायल प्रजेक तांचे आतले कितें सगळें आचरण आसा तें सगळें विसरून नवी परसा करून ताणें बसयल्ल्या गांवाक पाटी हाडलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मोगेच्या भावान आनी भयणीनो आमच्या जिवनांत जायते पटी आमी समजोन घेनासतना आमी थोडे पटी सलवले हांव सांग पुरो देवाच्या उतराक कान दिनासतना आमी आमचे सक्तेन आमी जियेल्या सांग पुरो ह्या दुसऱ्या सक्तेच्या फाटल्यान धांवल्या हांव सांग पुरो कित्याक आमकां कळीत आसा हर एक लागी कळीत आसा तेज्या काळजांत हांव खंय गेलें कितें गेलें हर एक कळीत आसा त्या देखून मोगाचे न्हू सुंकागार फातकी आसले जायते नश्ट ताणें केल्लो जायते जाणांचे आपारसिलें पूण केन्ना सौम्याचे नांव ताणें आयकलें सौम्यान तांकां उलो मारलो सौम्या थंय एक जाले सौम्या लागीं ते आयले संपोवन तांची जिणी ताणें बदलून गेली पयलेंच्या मट्टाक ते नातिल्ले उंचल्या मट्टाक गेले ताका आमी म्हणटा उंचले मट्ट म्हळ्यार एक हंतार आमी वयर वयचे आज आमी असलत रितीर आसल्यार ते पवित्रपण आमी वाडयल्ले बरी जायना आमचे पवित्रपण आमी वाडय जाय वी शूड ग्रो इन होलिनेस म्हणटा संत भक्तांची जिणी तुमी पळयली जाल्यार मोगाचे भावना आनी भयणीनो इतले आपुरबाय दरान जाल्ली सगळे संत भक्त
पहिले जावन संत भक्त जावन नातले संताच्या जिवनांत जायते एरुपेरू वयर सकयल जाल्ले जायते पटी ताचे जिवनांत हे सुकून पडले जाल्यार त्यात हंतार रावनांत समागश्टीन त्या हंतार रावना तो म्हणा लागलो वय हांव पातकांत आसलो वय हांव मेळो आसलो आनी आज हांव नितळ जाला आनी मुखार हांव त्या पातका वेसो ना कोणे आपयले तो म्हणा लागलो पयले ऑगस्टीन हांव न्हय नितळ निर्मळ जावन देवाच्या मोगान बरयलो ऑगस्टीन हांव त्या देखून तो म्हणटा लेट आय हॅव नोन दी माय हार्ट विल नेवर फायंड रेस्ट अंटील इट रेस्ट इन यू अंटील इट रेस्ट इन यू तुजे थंय सुसेग बोगानांतल्यार खरो संतोष म्हजे थंय आसचो ना मगचे भावना आनी भयणीनो ताची इश्टागात मादार तेरेसा आपुरबाईची सांतीन ती एका दिसा सकाळी पंत्यार उठता आसतना जेजूक सक्रामेंता लागीं वचून गुड मॉर्निंग जीजस पयलें विश्य ताका पयलो मान ताका पयलो नमस्कार ताका पयलो गौरव ताका म्हज्या भावना आनी आमच्या जिवनांत आमी हे समजून घेतलें जाल्यार ह्या जेजू ते आसती सगळें आमी वोण घेवंक ते आमी अनुभव करूंक त्या सक्तेन आमी जिवंक शिकल्या तरी खरो संतोष की बरेपणान जाता मोगाचे त्या देखून देवाक हांवें जायते पटी म्हणचे आसा देवा कसलो व्हरतो देव तूं कसलें बरेंपण तूं आमकां दिताय कितलें आपुरबाय तरान आज तुमी पळयतात मोगाचे न्हू जायतीं जाणां आमी पावस येवना म्हणो इतलें बोब घालनासलें हांव आज आपुरबायचो पावस देवा कळीत आसा आमी देवा विरोध वचून कितें उलोवचें न्ही वेळा काळाक कितें जाय तें ताका कळीत आसा कितें त्या प्रमाणे तेज्या भुरग्यांक मांडून हाडीत जाय कशें तेज्या भुरग्यांक बरें करीत जाय आमी आशिल्लें तो सगळो दिवचो ना कित्याक आमच्या आशेक मीत मीर ना गड ना आमकां ह्या लौकीक संगते विशयांत चड पडोन गेला त्या देखून मदर तेरेसा म्हणटा गुड मॉर्निंग जीजस आनी ती म्हणटा म्हजी इश्टगाती जेजू सांगता म्हजो दीस पयले हांवें जेजू सांगता आराम केलो तर तो दीस इतलो बऱ्या तरान मुखार वता आनी ताचो जायती अभिवृद्धी जाता म्हणटा देर इज लॉट ऑफ प्रोग्रेस वेन आय बिगीन माय डे विथ जीजस आमचो सांत पाद्रे पियो पंत्यार उठोन सम्या मुखार वचून सरपडोन म्हणटालो म्हज्या येवच्या लोकांक बरें करच्याक सकत म्हजे थंय उपसय म्हज्या येवच्या लोकांची पिडा गूण करच्याक म्हजे थंय गूण करची सकत हांडी म्हज्या येवच्या लोकांक सल्वसांव दिवच्याक तांची पातकां बगसून तांकां खऱ्या जिविताच्या वाटेक पावची सकत म्हजे थंय उपसय हांव न्हय तुवें करचें म्हज्या भावन आनी भयणीनो जायते फावटी आमी आमच्याच सक्तेंत जियोंक पळयता त्या देखून आमचे थंय जायते बदलावण घडना ऑगस्टीनच्या उतरांनी म्हणचें जाल्यार जीजस इज द ओनली वन हू वील नॉट लीव यू तो एकलोच तुका सोडिना फाटले दिसांनी अशें एक घडीत घडलें इतली चली म्हणा लागली फादर हांवें इल्लो मोग करीचें म्हण चिंतलां मात्र न्ही हांवें एकल्याच्या मोगार आसा फादर जायत हांवें केदाळे एक क्वेश्चन व्हड दवरचो आसा म्हणे इल्लें रावोन सवकासायन वस चड आम सरनाका आनी सगळें धवें आसलें दूद म्हण चिंतून वचनाका चिक्कें पळोवन समजोन घेवन देवा लागीं वचोन मागोवन कितेंय स्टेप काड गे देवा लागीं वचा आसता खंयचोय स्टेप काडी नाका म्हण सांगलें जायत फादर म्हणा लागलें बरें मागण्याचें भुरगें पयसिल्या बायला गांव आसा परत एक 2 म्हयन्या उपरांत फोन करी लागलें नाव वी आर ग्रोईंग लिटल मोर क्लोजर परत म्हजें व्हड कॉशन हल्टार वस एक्सिडेंट जावचें नाका बेगीच थोडे पटी हे मोग म्हणो इट इज सो ब्लायंड थोडे पटी जाता आमी ब्लायंड जाता मोग ब्लायंड न्ही आमी ब्लायंड जाता त्या खातीर म्हणटात फादर 6 वर्सां 8 वर्सां सांगाता आसतना कळोंकूच ना फादर काजर जाल्यार दुसरे दीस कितें जालें म्हण गोत्तू ना वेटींग एनिवर्सरी कार्ड सयत ताका बरोवंक टायम नासलो पयले कितली व्हडली डिजायन केल्ली कार्डां
आज ती पहिले आम्ही मोगार असताना ती कार्डां मात पळयचे फादर आतां कांय ना फादर खंय गेले ते हांवें म्हळें तुका ती सर म्हाका घालाय सारते म्हाका घालाय सारते आनी ह्या भुरग्यान मजा हाडे म्हळें फादर वी आर ग्रोईंग लिटल क्लोजर कॉशन माय डियर गो स्लो आनी जेजू लागी वच म्हजें एकच उतर केदाळ हांवें सांगचें आसा वच ताचे लागीं आनी माग आनी इसार ताचे लागीं तो तुका सांगतालो आफ्टर 6 months हेच भुरग्यान म्हाका फोन केले म्हाका थोडे ते कळीत आसले आनी हांव खंयचें रिवील करूंक वचना कोणाक कित्याक म्हळ्यार तांकां समजतालें त्या खातीर हांव केदाळे क्वेश्चन म्हणटालो सो म्हयने उपरांत फोन कर म्हणूंक लागले ताचे पयलीं हांवें ताका सांगलें भुरग्या तयार जा एकादो वेळा हे मोग म्हूण जो आसाय पळय तुवें मोग कसो तो चेरको भुरगो तुजो मोग करिनासतना रावो न्हू दुसऱ्या सांगात काजार जालो जाल्यार तयार जा तें एक्सेप्ट करूंक क्वेश्चन तें एक्सेप्ट करूंक तयार राव आर यू रेडी म्हूण विचारलें हांवें ताका येस फादर आय वील ट्राय फादर 6 म्हयने उपरांत कॉल आयलो फादर तुमी सांगतना क्वेश्चन म्हणटा आसतना हांवें चिंतिल्लें कितें आसा जाय म्हूण फादर इतले मुखार गेल्या दुसऱ्या सायडीर म्हाका काल हांगासरल्याक फकत थोडे मॅसेजींत मात्र लागीं ओडूंक पळयलें आनी ताची सायड दुसरीच आसा फादर एक सायड न्ही दुसरी सायडी आसा आनी पळोवंक गेल्यार तिसरी सायडी आसा हांवें म्हळें कळ्ळें हाव इज युअर कंडिशन म्हूण विचारलें हांवें फादर वन वर्ड यू सेड कितेंय चड उणें जाल्यार देदेस्पर जायनाका घट राव सौम्या सांगाता एक जावची आनी सौम्यान सांगल्या बरी कर म्हण तुमी एक शब्द सांगलो म्हाका तो हांवें घेतला फादर आय एम व्हेरी एट इज म्हणा लागलें तें माय हार्ट इज नॉट ब्रोकन आय एम नॉट ब्रोकन आय डिसायडेड नेवर टू बी विथ हिम बट आय ऑल्सो टोल्ड आनी कोण ताचे सांगत आसा ताका हांवें सांगलें जावन आसा म्हजे बरेन तुजी गत जाल्ली आनी एकल्याची गती तशी जाली कोण ना त्या देखून तोय तिके क्वेश्चनार राव आनी मुखार आनी हे भुरगे म्हणा लागले आय एम गोइंग टू वर्क एज युजल हांवें म्हळें देवाची ससाय आसतना देव सोंड घालिना बऱ्या तरान तो तुका सांबाळटा आनी तेच बरें म्हण तुका ताणें दिलां तें तूं समजून घेवन मुखार वच मोगेचे भावन आनी भयणीनो आमच्या जिवनांत सौम्य सांगत आसतना केदाळे एक्सिडेंट जावंक तो सोडिना सौम्य सांगत आसतना कश्ट येवं नजो म्हण कांय ना कश्ट येता आसतना तो सौम्याक लागीं सरचें आमी आनी चड लागीं जावचें कित्याक कश्ट वळवळे पिडा सौम्य सांगत आमचो संबंद घट करूंक आमकां मेळिल्लें एक हातेर त्या देखून संपाद्र बी म्हणटालो माय पेन म्हज्या 5 गायांचें दूख म्हज्या कुडीर वळचें तें रगत थोडे फुडें म्हाका तें भोगूंक बारीक कश्ट जाता जाल्यार सौम्याच्या लागीं म्हाका ओडटा सौम्याच्या लागीं या म्हूण म्हाका बगता वॉट ए एक्सक्रुएटिंग पेन बट द हॅपीनेस इज ग्रेट म्हणटा तो हॅपीनेस इज ग्रेट मोगेच्या बान आनी बेडेन आमी चिंतूंक पुरो तो संपाद्री पियो आमकां जाता कितें संपाद्री पियोक जालें जाल्यार तोय मनीस ते आमचे बरीत आसलो एक आसा कापुचिनी आसा आज व्हरतो सांगतो जाल्यार तेची जिवनांत ताणें जेजूचे कश्ट घेतले 5 गाय म्हाका दी 5 गाय म्हाका जाय म्हूण इसान मागोन घेतले कित्याक त्या 5 गाया द्वारे ताका जेजू सांगता संबंध जोडूंक इश्टाक जोडूंक ताचो अनुभव जोडूंक ताका आधार जाल्लो आनी ताचे 5 गाया देखून कितलेशे जाणांची पिडा ताणें गूण केल्ली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मोगेचे भावन आनी भयणीनो फ्रेंडशीप म्हळ्यार हेरांच्या हेरांच्या उतरांक जागो दिवचो आज जेजू सांगता म्हजे इश्टागात हांवें बळादीक करून घेवचें जाल्यार जेजूच्या उतरांक हांवें जागो दी जाय ताची उतरां म्हज्या काळजांत हांवें घेवंक जाय म्हज्या मोतींत हांवें घेवंक जाय म्हज्या दोळ्यांनी वाचूंक जाय म्हज्या तोंडांत ती उसारूंक जाय आनी तें जावन आसा जागो दिवचो जेजूच्या उतरांक जुआंव सांजल 14 अध्याय 15वी वळ आमकां कितें म्हणटा तुका म्हजो इश्ट जावंक जाय
तुका म्हजे सांगात एक जावं जिवंक जाय तेन्ना तूं म्हजो मोग कर आनी म्हजे उपादेश पाळ म्हजो मोग कर आनी म्हजे उपादेश पाळ आनी हांव तुका अनाथ सोडचो ना जेजूच्या इश्टगत्यान कोण सगळे आसा मोगाचे न्हू बोवा परबेतान लागशिल्ल्यान आसा तांचो इंटिमेट फ्रेंडशीप जाला ताका तो केन्नाच सोडिना उपरांत आमी पळयलें जाल्यार किर्तन 25:14 सर्वेस्पराक भियेतल्यांक ताची इश्टगत मेळटा आपलो करार तो तांकां उगडापो करता सर्वेस्परा भियेतल्यांक ताचे उपदेश पाळटल्यांक ताचो मोग करतल्यांक तो आपली इश्टगत जोड दिता तर आमी तीच इश्टगत जोडूंक सोमी आमकां आपोणे दिता तुमच्या मुखार एक दृश्टांत दवरता मोगाचें न्हू एकलो एअरलायन्सांत म्हळ्यार फ्लायटार ट्रॅवल करनासतालो ताणें एकूच एअरलायन्स विंचल्लें दुसऱ्या एअरलायन्सान तो वचनातलो जांग बरो आतां आमकां एमिरेट्स आसा इतिहाद आसा एर इंडिया आसा इंडिगो आसा तशें ताचे थंय एक एअरलायन्सार तो ट्रॅवल करतालो लगभग 27 इयर्स 27 वर्सां त्याच एअरलायन्सांत तो ट्रॅवल करतालो आनी अशें ट्रॅवल करता आसतना ताचे ट्रॅवलिंग हिस्ट्री पळोवन एअरलायन्स अथॉरिटीनी ताका आपयलें आनी म्हणा लागले जायते पयण तुवें केलाय जायतो पयसो आमच्या एअरलायन्स संस्थ्याक तुवें कर दिलाय त्या देखून तुका आमी एक ऑफर दिता ऑफर कितें म्हळ्यार एक प्लॅटिनम कार्ड तुका दिता हें प्लॅटिनम कार्ड तुवें काण गेलें तें दाखयलें तर तुका जायते फेसिलिटी मेळटात ते एअरलायन्सान मेळटात कित्याक म्हळ्यार जायते ट्रॅवल केल्ल्यांक थोडे थोडे डिफरंट फेसिलिटी मेळटात आनी अशें आसतना तो म्हणा लागलो जायत हाचो उपयोग हांव करतालो आनी ताणें तें घेतलें आनी एअरलायन्सान ट्रॅवल करता आसतना तो लायनीर रावता आसतना एअरपोर्टार ताणें प्लॅटिनम कार्ड फ्लॅश केलें जाल्यार थंय आसले अथॉरिटीज ह्या एर होस्टेसांनी पुरा सगळीं ताका मुखार आपोवन हाडून ताका टिकेट पयलीं दितालीं वेगीत धाडटालीं खंय तो आसूं दी प्लॅटिनम कार्ड फ्लॅश केलें जाल्यार ताका बरे बरे फेसिलिटी मेळटले विमानार भितर आसतना ताका बऱ्यांतलें बरें जेवण बऱ्यांतलें बरें पिवण सगळें मेळटलें बरी सिटी ताका मेळटली आनी अशें आसता तो खुशी आसलो कित्याक जायते वर्सां हांव एअरलायन्सान सेम एअरलायन्सान ट्रॅवल केलें जाल्यार ताणें म्हाका बरें दिलें न्ही गी म्हणून प्लॅटिनम कार्ड जायते बऱ्या तरान यूज करनासलो आनी ताची जिवन मुखार सून वेता आसतना एक पटी एका एअरलायन्सार तो बसोन उबो नासतना एर होस्टेसान एक अनाउन्समेंट केल्लें जावन आसा कोणाक जितके त्रास जातात इल्ले लांब पांय आसात तांकां एक स्ट्रेचेबल सीट आसा ते मुखार पांय सोडूंक जागो आसा इल्ली लग्जुरी सीट आसा कोणाय कडेन कांय प्रिविलेजस आसा जाल्यार तुमी मुखार येवयेत या तुमी आमकां कळीत केलें जाल्यार आमी तुमकां मुखार आपोवन व्हरतले आनी ह्या वेळार हांवें चिंतलें म्हजे कडेन प्लॅटिनम कार्ड आसा आनी हे प्लॅटिनम कार्ड हांव यूज करतालो आनी हे प्लॅटिनम कार्ड काडून हांव मुखार वतालो म्हणचे ताणें ताचें प्लॅटिनम कार्ड फ्लॅश केलें ह्या वेळार एर होस्टेस धांवन आयलें आनी म्हणा लागलें कितें जालें म्हजे कडेन प्लॅटिनम कार्ड आसा म्हाका ती सीट तुवें कितें सांगली बळे स्ट्रेचेबल आनी मुखार पांय दवरूंक आनी तें कितें बारीक सुसेग मेळटा सुकाळ सीट आसा पळय ती म्हाका जाय एर होस्टेस म्हणा लागलें सॉरी सर सॉरी दॅट सीट हॅज बीन ऑलरेडी टेकन आनी हो म्हणा लागलो म्हजे कडेन प्लॅटिनम कार्ड आसतना ती सीट कशी आनी एकल्यान काण गेली कित्याक ते दळ ते म्हणा लागलें त्या मनशे कडेन एग्जिक्युटीव प्लॅटिनम कार्ड आसा तुजे कडेन आसचें फकत प्लॅटिनम कार्ड मात्र ताचे कडेन एग्जिक्युटीव प्लॅटिनम कार्ड ते दळ त्या मनशाक कळ्ळें बाबा म्हज्या प्लॅटिनम कार्डाचें गे व्हडलें कार्ड आनी एकल्याडें आसा ते दळ म्हणसर हो चिंतलो म्हजें तें कार्ड व्हडलें हांवें फ्लॅश केल्ले क्षण धांवन येतात हांवें फ्लॅश केल्ले क्षण जेवण दितात हांवें फ्लॅश केल्ले क्षण सीट सामा करतात हांवें फ्लॅश केल्ले क्षण मुखार वचून बसयतात म्हूण चिंतलो मनीस म्हणा लागलो एग्जिक्युटीव प्लॅटिनम कार्ड आसा गे मोगाचें न्हू आज आमची इश्टगत खंय आसा जेजू सांगता सिल्वर लायनीर आसा गे गोल्ड लायनीर आसा गे प्लॅटिनम लायनीर आसा गे
ह्या एक्झिक्युटिव्ह प्लॅटिनम लायनीर आसा हे आमी समजून घेयचंय. सिल्वर लायनीला जाल्यार आतां कोणी चड प्रिफरन्स दिनात. गोल्ड कांय केअर करूना, प्लॅटिनमाक केअर करूना. ताच्याक म्हणा लागले ते एरोस्टेस देर इज ए पर्सन विथ एक्झिक्युटिव्ह प्लॅटिनम कार्ड. आणि असल इश्टगात मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आमी सम्य सांगता चियोंक शिकया. सम्य सांगता इश्टगात करची म्हळ्यार ह्या संवसाराची इश्टगात आमी पयस करची. लौकीक संगतेक आमी सर गिन्यान दिनासतना बऱ्या वापरपायतारान बऱ्या संगतेक आमी गिन्यान दिवचें जावन आसा. तरी आमकां सोमी आपयता तसो जाल्यार इश्टगातेक दमदूताच्या कृत्यांत 3रो अध्याय 1 ते 20 वळगारा वचून वाचली जाल्यार तुमकां कळीत जातलें. तोंटो मनीस बसून आसलो, तोंटो मनीस बसून आसलो. जायते जाण ताची गरज पळोवंक कळीत जातलें. देवळा लागीं तो बसून भीक मागतालो. लौकीक गरज पयशां खातीर कोण कित्याक एकलो सेकंड हँड सोडटालो, सांजे रापान व्हरतालो, मदेगात तो भीक मागतालो लौकीक पयशे आनी तो मनीस पयशे व्हरनवतालो. हाका कितें कांव काडी जेवंक दितालो तितलें मात्र. हे पेद्रून आनी जुवान पळयलें, पेद्रून आनी जुवान पळयलें आनी ते म्हणा लागले हाका गरज आसा ही न्ही पिकेची न्ही, हाका गरज आसा हाची पिडा कूण जावची, हाचे तोंडेपण काण उडोवचे, हाणें हाचे तोंडेपण सोड नव्यान जिवीत जियोंक हाका गरज आसा. पेद्रो आनी जुवान आपणाक थंय कितेंच जातलें असलो जेजूचो मोग मात्र, असले जेजूचे वर्ते नांव मात्र, असले जेजूची सकत तांचे थंय पळया मोगाचे न्हू एक्झिक्युटिव्ह प्लॅटिनम कार्ड काडून ते आसले. आनी ते एक्झिक्युटिव्ह प्लॅटिनम कार्ड काडून तांकां कळीत आसलें ताचे व्हॅल्यू. त्या देखून ते ताची दैहीक गरज, लौकीक न्ही पयशांची न्ही, दैहीक गरज ताचे तोंडेपण कान उडोवन ताचो पांय सारको जावन ताणें नीट उबें रावन ताणें चलोंक साकून ताणें आपलें जिवीत मुखारसून व्हरोंक जाय जाली गरज, दैहीक गरज. आनी त्या वेळार पेद्रो आनी जुवान ताचे लागीं वेतात. पेद्रो ताका उजवो हात दिवन उखलता, कित्याक उजव्या हाताक जायती प्रामुख्यता आसा, जायती प्रामुख्य आसा. म्हज्या उजव्या हातान तुका उखलतालो म्हणटा इसाया प्रवादीत देव. इसाया ग्रंथांत देव म्हणटा तूं म्हज्या उजव्या हातान तुका उखलतालो. पळया तरी पेद्रोन आपलो उजवो हात दिवन तोंड्याक म्हूण सांगलें म्हजे कडेन भांगर ना, रुपे ना, कितेंच ना, जेजूच्या नांवान हांव तुका म्हणटा उठ आनी चल. पळया ताका म्हणचे एक्झिक्युटिव्ह प्लॅटिनम कार्ड, जेजूचे सकत, जेजूचे बोळ, जेचे उतरां, जेचे ते ताणें दिले ते मिसांवाचें काम वचा आनी पिडेस्तांक कोण करा जेवसा सोडया. ते मिसां आमकां दिलें. पेद्रो उखल म्हणा लागलो ये उठ चल. आनी दैहीक गरज संपली, तोंड्याची दैहीक गरज संपली आनी तो बरो जालो. आनी बरो जावन तो भायर धांवना. ताचे बदला पेद्रो आनी जुवान सांगता देवाक आर्गां देव, देवाचो उपकार मानून तो देवळांत भितर रिगलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मगेच्या भावनान भितर पेद्रो आनी जुवान गेले ते वर्ते अजाप सोम्याच्या नांवान. जी कितें आमी आज करूंक करता करूंक आशेता हेरांच्या जिवनांत खिळना उपसाशें करता, उजवडशें करता तर जेजूच्या नांवान. हेरांक बरें करूंक बऱ्या मनान आमी मुखार आयल्या तर जेजूच्या नांवान. जायते पवित्रपण आपणावन आमची जिवीत नितळ निर्मळ कर इश्टगात जेजू सांगता आमी करूंक पेसाड लावया. तशें जाल्यार मन आमी बदली कर, मन परिवर्तन कर. ताचे लागीं आयल्या तर जेजूच्या नांवान. ते जेजूचें नांव वर्तें नांव आमकां दिता आदार. जेजू तुजें नांव म्हज्या वंटांनी, जेजू तुजें नांव म्हज्या पावलांनी, जेजू तुजें नांव म्हज्या सगळ्या जिवितान, जेजू तुजें नांव उठता बसतना, खाता जेवतना, विशय घेतना, जेजू तुजें नांव म्हज्या बगणांनी, जेजू तुजें नांव म्हज्या चिंतनांनी, जेजू तुजें नांव म्हज्या करण्यांनी, म्हज्या नेणट्यापणार, जाणट्यापणार, भुरग्यापणार, हर एका म्हज्या जिविताच्या हंतांनी तुजेंच नांव वर्तेपण तुज्या काळजान, तुज्या मनान, तुज्या कुडींत, तुज्या शिरशिरांनी, तुज्या हाडान, तुज्या मांसान, तुज्या रक्तान, हर एक जेजूचें नांव जेजू म्हूण आपयता आसतना
जाऊ दी ती बदलावण आमच्या हर एकल्यातही तुझी पिडा पैसर दी तुझे कष्ट पैसर दी तुझी तेचा पैसर दी तुझ्या वड्या पैसर दी त्याचप्रमाणे तुझ्या जीवनात जाऊ दी ती बदलावण संपूर्ण नव्या जिवितांची ओंची जेसू तुझे नाव मोच्या पावलांचे जेसू तुझे नाव सकाळी सांजे जेसू सदा मोजेत जेसू तुझे नाव मोच्या ओठांचे जेसू तुझे नाव मोच्या पावलांचे जेसू तुझे नाव सकाळी सांजे जेसू सदा मोजेत जेसू तुझे नाव उडता बसताना जेसू तुझे नाव पथाचे उतारा जेसू तुझे नाव विषय घेताना जेसू सदा मोजेत जेसू तुझे नाव मोच्या कामाने जेसू तुझे नाव मोच्या कसाने जेसू तुझे नाव सुखा दुःखाने जेसू सदा मोजेत जेसू तुझे नाव मोच्या भुरग्यापणा जेसू तुझे नाव मोच्या नेत्यापणा जेसू तुझे नाव मोच्या जणत्यापणा जेसू सदा मोजेत जेसू तुझे नाव मोच्या बोलण्याने जेसू तुझे नाव मोच्या बोलण्याने जेसू तुझे नाव मोच्या ताळण्याने जेसू सदा मोजेत सगळे आमची दिष्ट एक घडीभर सक्रामेंताच्या जेजू ते दोन्ही हाती जोडात सुम्या सांगात कितें सांगोंक जाय कसलो अनुभव जोडूंक जाय कसली इश्टगात तुझी सोम्या सांगात करूंक जाय ह्या वेळार सोम्याक सांग सोम्या सांगनातल्या कळी जावचे ना ताका आमचे मना कळीत आसा पूण आमचे अत्रेक आमचे उलय म्हणजे इश्टगतेंत जेजूच्या उतरांक जागो तेच म्हज्या जिबेंत तेच म्हज्या सगळ्या कुडींत हांव न्हू सोम्याच्या उतरांक जाय जालें बरेंपण हांवें बगूंक सोमे म्हाका आधार दिता दोनी तुजे हात काडून तुज्या काळजा वयतो ह्या वेळार तुजी पिडा जांपरो तुज्या कोडयेंत आसली ती पिडा तकले तांतळ्यो पर्यंत जायत्या जाणांक ह्या दिसांनी उद्वेग जायत्या जाणांक ह्या दिसांनी खळवळे एका तरेचे भें कितें जाता काय कितें घडटा म्हज्या भावान आनी भयणीनो सणसर तुजी कंत बेजाराय तुज्या कुडींत आसली ती पिडा दूख तकली पडापड तकली गोळ असली पिडा असली एक घडीभर जेजू सांगात जेजू पळय म्हजी दूख गुण कर सम्या नितळ कर सम्या बरें कर सम्या गळो दूख स्पॉन्डलायटिस मायग्रेन वर्केनी वॉटिगो पार्किन्सन्स असली पिडेची सगळी जेजू कडेन मागात एक घडीभर मागात सांगात जेजू तुजी आमली रगत देवय ह्या सगळ्या म्हज्या शिरांनी ह्या मांसाच्या कुडक्यांनी ह्या पिडेच्या जाग्यांनी म्हाका आपण नितळ करी कान दूख दोळे दूख गम इन्फेक्शन दांताचे नीचो दांत हे दूख गळो दूख कितें कडेन जिबेन पडेवचे असली गळ्यांत वयली पिडा सगळी जेजू गुण करूंक ह्या वेळा अत्रेकता ह्या वेळा आमी मागया सिल्वेस्टर बसत बेनेडिक्ट बसत विनिता बसत तांकां जाय जाल्यार बरेंपण दिवच्याक सिल्वी बसत प्लेवी बसत आमी मागया जेजू म्हणटा हांव आसतना भियोवची गरज ना हांव आसा ताका बरें करूंक
तांच्या कुडींत जावची ती पिडा तांच्या कुडींत जावचें तें ऑपरेशन सगळें जेजू सांबाळटालो आयच्या दिसा तो सण सोडचो ना सगळें दितालो तुज्या काळजांत धडधडे काळजांत ताका चिंतूक पोटांत सामणी पोटांत चिंतूक किडनी प्रॉब्लेम लिवर सिरोसीस किडनी वीक जाल्या डायलिसीस फॅटी लिवर गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम अल्सर प्रॉब्लेम असले पिडेची जेजू लगीत सांगात आस्मा ब्रोंकायटीस आनी विजींग त्याच प्रमाणे कोणाचे कडेन थायरॉयड आसा कोणाचे कडेन वेरिकोज वेन्स आसात सांगात सोम्या कडेन सांगात सोम्या कळीत आसा तुजी पिडा सांग ताका जेजू म्हाका कोण कर जेजू म्हाका आपड जेजू म्हाका बरें कर जेजू जेजू म्हाका बरें कर जेजू म्हूण आपयत आसतना तो तुज्या लागीं धांवून येवचो जेजू तो ओगेच बसचो जेजू न्ही ताटाच तूं जेजू न्ही तुका पाट घालच्यो बसचो जेजू न्ही तुज्या लागीं धांव धांवी येवचो जेजू मेटांक हाडूं येवचो जेजू तुज्या दिश्ट घालचो जेजू तो आयच्या दिसा तुका बरें करूंक आयला त्याच जेजूच्या वर्त्या नांवान तुजे ते असली भुजांची दूख हाताची दूख पांयाची दूख गांठीची दूख सगळे तुज्या कुडीची दूख पेंगटाची दूख आनी कितें तुजे पांय उलपतात हाता पांयांक बळ ना तुजे सिरो वीक जाल्यात मेमरी उणी जाल्या अल्झायमर्स आनी कॅन्सर पिडा ट्युमर पिडा असली कसली पिडा आसा मोगाच्या भावन आनी बेडीनो सगळी पिडा पॅन्क्रियाटिसीस ही सगळी तुज्या सोम्याक दी आनी सोम्याच्या नांवान तो तुका बरें करूंक आशेता सोम्याच्या नांवान आमी गायता आसतना वर्त्या तरान सोम्याक आप्यात सोम्याक आप्यात आनी पिडा गुण जावच्याक तत्व सोमे तुका ह्या वेळा आपडोवन दी दैविक सक्तीन तुझ्या आपोर्चिसू 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 दैविक सक्तीन तुझ्या आपोर्चिसू गुण कर जेसू जेजू म्हाका गुण कर गुण कर जेसू अमोलिक रक्तान तुझ्या म्हाका गुण कर जेजू म्हजी बिरपत पाव म्हजे गाय गुण कर म्हजी पिडा गुण कर म्हजे सगळे कश्ट म्हजे आर्थिक समस्या म्हज्या कुटुंबाच्यो समस्या म्हज्या जागेचो समस्या म्हजे केस म्हजे वय सगळे गुण कर सम्या सारके कर सम्या बरें कर सम्या सगळ्या भुरग्यांच्या तुजी दिश्ट घाल blood fill them with the Holy Spirit let your life be blessed with your precious presence Jesus let healing rain come down Jesus Jesus आपल्या भुरग्या आपल्याला नितळका निर्माण कर यावरच्या भगवान बरसम्या जेवरच्या नाव जे जामले रगत हालेलुया हालेलुया दोन्ही हात वर करा हालेलुया दोन्ही हात वर करा सगळ्यांचे नाव आम्ही वापरल्या सगळे आमका गुण करता आमच्या सगळे गुण हालेलुया हालेलुया आमका गुण कर हालेलुया 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 तेच वर्तेपण देवान दिल्ले समेचे नाव समेची इश्टगा जोडूंक आशीर्वादी जावच्याक दिंबेर आमी पडुया Yedia ora sacrament sustan ama koroya puvilya tyarupa bota novioriti agarya so Sama-sama
देवा विजय सक्रमेंत काल तुझ्या कष्टमाना जोगडास तुवें आमकां सोडलाय हयच्या दिसा तुझ्या भुरग्यांक या तुझ्या सक्रमेंता बरे हाड समलो रजा वर्त्या मानांत आनी मायबीन जायतें बरेंपण तांकां तुवें दिलाय चड आनी चड तांकां आशिर्वादीत कर तुज्या मोगान भर तुजे कळ इश्ट जावच्या तुवें आमकां आपयलाय सदांच तुज्या इश्टगती आमी मेतेत जावं घरा पावडटा जीव आमकां पावत कर जो जियेता आनी राजवार चलयताय सस्ताच्या सस्ता आमेन. सौल्या मंदिरांत तुझ्या अर्गांनीच तुझ्या गीता गाऊन प्रणाम पिता बली भेटून तुका वंदिता दिनबोणी आज तुका सीता जीनी अर्था पालकी जीनी बोगस माथा अगर कृपा बेजाशिता सौल्या सौल्या मंदिरांत तुझ्या अर्गांनी सुका तुझ्या गीता गाऊन प्रणाम पिता बली भेटून तुका वंदिता. मोगच्या भाव भयणीनो देवा गारका दिव्या देवाचो उपकार बावडी आमी सज्ज बलिदान एक कुटुंब जावन पवित्र जनावे माय मोगान आतां आमी आरंभ करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे करपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यानो सम्यान म्हणली दोन उतरां ये आनी वोस आनी ह्या उतरांत आज आमकां व्हरतो चौकसाय तो दिता ये या म्हजे सर्सी आनी तो आपयता आसतना इट इज एन इन्विटेशन कित्याक बोवा पुरपायतरान आमचे जिवान मांडून हाडूंक आनी आज सामलोरेसाच्या वर्त्या पुनशेतांत आमी आसतना सामलोरेसान सोम्याच्या उतरांक पाळो दिलो आनी त्या प्रमाणे खरेंच मठ तिरपण तो मरोंक तयार जालो कित्याक सोम्याचो कतकतो मोग आनी खरी इश्टगात तो जाणा जाल्लो सोम्याचो अनुभव केल्लो तो आपलें जिवीतच सोम्या खातीर समर्पण दिता. तर आमी सर्वां एका काळजाची आनी एका मनाची जावन सोम्या ते आमची इश्टगात वाडया आमचे पवित्रपण चडया दीस वेता आमच्या भावार्थाची ड्युटी आमी उखल धरुया. आमचें तें आसलें उणेपण आमी समजून घेवन नीज काळजान ह्या मिसेच्या बलिदानांत पवित्रपणी पात्र घेवंक आयती जावन सांगता म्हणया हांव पात्र घेयन सर्वधरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सर्व सांगता मनाचे दोन तोंडांक सर वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध ह्या पासून भगवंतान संकवारी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्पर्धा लागीं विनातिकात म्हण प्रार्थना मागता. सर्वप्रदाता देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां बगसून आमकां सश्टाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत
सर्गी आणि शांती ताज्या इष्टां संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाचे शेये तो संसाराचे पाप काढताय आमची पागोत बापाच्या तुझ्या बसलाय आमचे मागे मानून घे विद्यार पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू होवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थया बापा तुझ्या मोगाच्या उजान पेटोवन भगवान लोरे दुर्बळांच्या सेवेन विश्वासी रावून आणि रक्तसाक्षींचे कश्ट मरोन सोसून माय मेवोन जावंक पावलो तुझ्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि तेच्या पावलांनी चलो आमकां बळ दी आमी मागता आमच्या समेत तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना आमेन. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप मैजेन देवाक अशें म्हळें बरें हांव इस्रायेलितां सशीं वचून तांकां अशें सांगता तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचे शीं धाडला पूण ती म्हाका विचारतलीं ताचें नांव कितें तेन्ना हांव तांकां कितें सांगूं देवान मैजेक म्हळें जो हांव आसां तोच हांव आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें तुवें इस्रायेलितांक अशें सांगूंक जाय हांव आसां हाणें म्हाका तुमचेशीं धाडला उपरांत देवान मैजेक म्हळें तुवें इस्रायेलितांक अशें सांगूंक जाय सर्वेस्परू तुमच्या पुर्वजांचो देव देव अब्राहमाचो देव इजाकाचो देव जाकोबाचो हाणें म्हाका तुमचेशीं धाडलां हें म्हजें नांव सदां काळ आनी फुडल्यो सर संतती ह्याच नांवान म्हाका उलो मारतल्यो वस आनी इस्रायल लोकाच्या मालगाड्यांक एकठांय कर आनी तांकां सांग सर्वेस्परू तुमच्या पुर्वजांचो देव अब्राहमाचो इजाकाचो आनी जाकोबाचो देव म्हाका दिश्टीक पडलो ताणें म्हाका म्हळें खरेंच हांवें तुमकां लक्ष दिलां आनी जें कितें इजिप्तान तुमकां करतात तें हांवें पळयलां देखून तुमकां इजिप्तांतल्या कश्टांतलीं भायर काडूंक आनी कानानगारांच्या हितीतांच्या पेरिजितांच्या हिवितांच्या आनी जेबुजितांच्या देशाक मोव आनी दूद वळटा त्या देशाक व्हरूंक हांवें निर्धार घेतला तीं तुजीं उतरां आयकतलीं आनी तूं इस्रायल लोकाच्या मालगाड्यां सवें
इजिप्ताच्या रायासरशीं वच आनी ताका अशें सांग, सर्वेस्पर हेब्रोवांचो देव आमकां भेटला आनी आतां आमी 3 दिसांची वाट चलोवन अरण्यांत वचूंक आनी थंय सर्वेस्परा आमच्या देवाक बली भेटोवंक तुवें आमकां सोडूंक जाय. पूण इजिप्ताचो राय आपणाक एका बलिश्ट हातान बोळ केल्ल्या शिवाय तुमकां वचोंक सोडचो ना म्हणून हांव जाणा. देखून हांव म्हजो हात उबारतलो आनी सर्व जिनसांची अजापां करून इजिप्ताक शिक्षा लायतलो. त्या उपरांत तो तुमकां वचूंक सोडतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उडोवकार. सर्वेस्पर सामसो देव, ताका सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पर सामसो देव, ताका सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराक वाखणा ताचें नांव हर्सिया. पर्जामोदे ताची कार्यां परगट करा. सर्वेस्परान केल्ल्या सर्या विस्मितांचो उगडास करा. ताणें उसारलेले न्याय निर्णय तुमचे मतीक हाडा. सर्वेस्पर सामसो देव, ताका सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताणें केल्ले बसवणेचो 1000 तकल्यां पर्यंत. ताणें केल्ल्या सोल्ल्याचो सदांकाल ताका उगडास आसा. ताणें अब्रामासवे केल्लो करार, इसाकाक सपूत घालून दिल्ली भास दिसती. सर्वेस्पर सामसो देव, ताका सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. आपले परजेची संतत ताणें वाडयली. ताच्या दुस्माना प्रास चड बळवंतांकां केली. इजिप्तकारांनी आपल्या परजेचो द्वेश करिशे आनी आपल्या सेवकांक वंचन करिशे. तांची काळजां ताणें धारण केली. सर्वेस्पर सामसो देव, ताका सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पर सामसो देव, ताका सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
मुझे सरशी समेज तुम्ही कष्टातल्यानो आणि वजन वयतेल्यानो हांव तुमका विशेव दिता म्हणटा सुमी Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. सामात्या प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभार्थ. महिमा तुकाय सम्या. येया म्हजे ससी समीस तुम्ही कष्ट केल्यानो आणि वासन वयतेल्यानो आणि हांव तुमकां विशेव दितालो. म्हजें जू तुमच्या खांद्यार घेया आणि म्हज्या लागचें शिका. कित्याक हांव बोळ्या आनी कलत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जू वोवंक सुलाभ, म्हजें वजें हळू. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता. समलोरेसाच्या वर्त्या मोगान हांगा जमल्या म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, 2016-20 जून म्हयन्यांत डिवायन रिट्रीट सेंटर पडटा हांगा म्हाका पयले फावटी वचोंक सांगलें जावन आसा रेतेर दिवच्याक. आनी थंय कोंकणी सेक्शनांत हांव सोमारा गेलो, मीस पेटयलें. मंगळारा दीस कुमसारा बसलो, जायतो लोक आसलो त्या हप्त्यांत. आनी सकाळीं 8 वरां जावन सांजेर 6 वरां म्हणसरी जायतो लोक कुमसारा घेतालो. कुमसार जावन पाटी केल्ली जावन आसा. सांजेर म्हणटना सगळ्या लोकांची कुमसारां आखेर केल्लीं जावन आसात. आनी सांजेर जाता आसतना म्हाजे थंय एका तराची तकली दूख म्हणल्यार बरी सूर जाली. आनी हांवें म्हळें इतलीं पातकां गेल्लीं मनशां आसात की, कित्याक म्हळ्यार 15 वर्सां इस्कॉलांत आसलो. मागीर रेतेरीच्या मंदिरांत वचोन आयकता आसतना म्हळें इतलीं पातकां गेल्लीं मनशां आसात की. पूण म्हजे इतल्या चिंते लागलो आनी गेलो. आराधन जालें, मिसाचें बलिदान जालें, गेलो जेवलो आनी सीदा रुमाक वचोन न्हिदलो. दुसरे दीस म्हणी इल्लें बरें आसतलें, बरें आयकोंक मेळटालें म्हणून परतून कोंकणी सेक्शनाक कावन्सिलिंगाक बसोंक वेता आसतना त्या दीस कपल्स कावन्सिलींग म्हळ्यार काजरी जोड्यांचें. आनी काजरी जोड्यांच्या कावन्सिलिंगाक पयले फावटी हांव बसचें. आनी बसोन पळयतना हांचें आयकत आसतना हांवें म्हळें मंगळार जाता आसलो बुधवाराच्या की. आनी अशें इतलें एक कंप्लेंट आयली एकामेकाची, गो बायले विशयान बायल गो विशयान. ते हांवें चिंतलें हिंत की काजर जाल्लीं गो बायलां म्हूण थोडे फावटी. मागीर हांव घेत रावलो, थोडें समाधान केलें, एकल्याक केलें, दोगांक केलें, तेकांक केलें. अशें म्हणटना लायन आनीकय व्हडली आसा. सांज जाताना म्हाका इतलें माथ्यार सोडलें आनी हांवें म्हळें कित्याक हांवें हांगा काम करीत जाय, म्हाका जायना हें. म्हजो बायबल काडलो आनी सीदा गेलो फादर अगस्टीनाच्या रुमाक. आनी थंय वचोन ताका म्हळें फादर अगस्टीन फाल्यां धांवन म्हाका कोंकणी सेक्शनां वचोंक सांगनाका. तो म्हणा लागलो कितें जालें, कितें जालें म्हणजे काल मंगळार आयकोन पुरो जालें आनी आज बुधवार इल्लें म्हणी बरें मेळटलें म्हूण पळयल्यार कितले तांचे प्रॉब्लेम्स प्रॉब्लेम हांगा येवचे सगळे प्रॉब्लेमॅटीक की म्हण विचारलें हांवें ताका तो म्हणा लागलो बायबल म्हज्या कडेन दी म्हणा लागलो. दिलो. हांव कितें करूंक तयार आसलो. म्हाका मात कोंकणी सेक्शनां वचोंक नाका फाल्यां. तेन्ना तो म्हाका म्हणा लागलो फादरीची गो नियर द इंग्लीश सेक्शन थंय थॉमस हॉल आसा थंय वचून एक ते सेंटेन्स बरयलां तें वाचून पाटी हे म्हणा लागलो. हांव गेलो. हांव कांयच पाटी मुखार पळोवना, सीदा गेलो. सीदा वचून पळयता मोगाचें न्हू येंत मातेवस वांजेल चॅप्टर 11 वर्स 28. कश्ट केल्यान आनी वजन वयतलें मनसरसी येत आनी हांव तुमकां विशय दितालो. ऑल युअर लेबर एंड बर्डन कम टू मी एंड आय विल गिव यू रेस्ट. 2 पुटी वाचलें. तकली पोंदा घालून सीदा गेलो वयर वतना फादर अगस्टीन खंय रावलो थंय उबो रावला हो म्हजो बायबल काडून. आनी म्हाका पळोवन हांसा लागलो. म्हज्या कांद्यार हात घाल म्हणा लागलो जावाब मेळ्ळी की वय फादर मेळ्ळी. आनी हांवें कांय सांगचें की
नो नीड फादर, नो आय डोंट रिक्वायर एनी वर्ड्स म्हणे त्या तो म्हणा लागलो म्हाका फादरीची असलत मनशां खातीर हें रेतेर मंदीर, ह्या रेतेर मंदीर येवचें असलेंत आज न्ही आनी मुखार कितलीं वर्सां तूं हांगा रावल्या रे तुका मेळची असलेंत आनी तांकां भोव आपुरबाय तरान देव असो संदेश दिवन तांचें वोजें हळू करूंक आमकां हांगा नेमला. त्या दीस न्हू लगभग 4 वर्सां हांव थंय रावल्लो रेतेर प्रीच करूंक. एक दीस कंप्लेंट कोणाचें सांगो ना मात न्ही खंयच्या लोकांतय कितेंय कांय चडवण जाल्यार तांकां बऱ्याक सुदारसून धाडिल्लें. कित्याक हे शब्द भोव आपुरबाय तरान देवान म्हज्या मोतींत कंसायिल्ले. पळय म्हाकाचे न्हू पयलो शब्द जावन आसा आनी इन्विटेशन म्हणटा आमी ये या म्हणटा सोमी म्हजे सरसी खंय म्हजे सरसी कित्याक कश्ट केलें आनी वजन वयतलें न्हू कित्याक तुमी येया हांव तुमकां विशय दितलो. इन्विटेशन मात्र न्ही आव्हान मात्र न्ही आश्वासन आनी अश्युरन्स. तो म्हणटा हांव तुमकां विशय दितालो. इन्विटेशन दिल्ले क्षण आमकां कोत्ता आसा जेवण मेळटा म्हण न्ही गे आनी थंय गेल्यार खंडीत जावन जेवण आसतलें. कोणी काजाराक गेल्यार इन्विटेशन दिल्ले उपरांत जेवण घरा रांदून वता गे ना आमी वचना. ताका त्या देखून इन्विटेशन दिल्ले क्षण पळय जेजू कितल्या पुरपाय तरान अश्युरन्स हांव तुमकां विशय दितालो. तिसरें आनी एक्सचेंज कितें तो म्हणटा म्हजें जू घेया एक्सचेंज जावन दिता. तुमचे कश्ट म्हाका दिया म्हजें जू घेया कित्याक तें हळू जावन आसा. आनी एन एग्जाम्पल तो आमकां दिता. आय एम मीक एंड हंबल ऑफ हार्ट. हांव बोळ्या आनी कलत्या काळजाचो आनी तुमकां हर एकल्या कितें आव्हान आसा तुमी सगळ्यांनी येवन आपुरबाय तरान विशय घेवयात तुमचे कश्ट हळू करयात आनी तुमचें कितें वजन आसा तें सगळें म्हाका दिया आनी वेता आसतना संपूर्ण तरान सुसेगान तुमचें वजें हळू जाल्लें मजक वर्तेपण तुमी घेया. म्हगे भावन आनी भयणीनो आमचो सोमी आपयता तर ताकाच रेतेर जावं दी नोवेनां जावं दी मिस्टेचें बलिदान जावं दी भगवान घांटे जावं दी हें सगळ्याचें आव्हान इतलेंच तुमचें वजें म्हाका दिया आनी म्हजें लागचें शिका. हांव बऱ्या आनी कलत्या काळजाचो सदांच तुमचे सांगाता आसतालो. आमेन. सर्वापासून करते दावीची पवित्र ये बाबा सेवेक तुझे सदा समर्पित सर्वदा अमर तुका ये बाबा स्वीकार कर बाबा ताळीक मोगान दिता तुका आशीर्वादीत कर मोगान तुझ्या दिवं जीवन आमचे नंदन स्वीकार कर बाबा ताळीक मोगान दिता तुका पुण्या वैनासगी भेटयता विधेनी मानून तुके बाबा स्वीकार कर बाबा ताळीक मोगान दिता तुका आशीर्वादीत कर मोगान तुझ्या दिवं जीवन आमचे नंदन कर. म्हज्या मोगेच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पददा देवा बापा मानता तसलें जा म्हणो मागात. तुमच्या हातान तें बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेक आमच्या नित्य पवित्रतेच्या दवाक सदैव स्मरण घे. प्रितीच्या बापा तुझ्या पुतान रलले जिविताची वाड आपली करून भोगे लोरे जमने नोपलेल्या गोवाच्या काणापरी आपल्या जिवाच्या संवसारान परवा करिनासतना रक्त साक्षींच्या मरणावरी महिमेवान जालो आनी पवित्र सभे सुबाम पीक दिवंक पावलो. आसमानान आमी संवसाराचे सोडून पासून आमचे जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी थी सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया सर्वेस्पर पवित्र बापा सर्पदा आणि ससनाच्या देवा सरकळे आणि सतय आमी तुका देन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या नांत सबदरे तुवें सगळ्या मनशाकोड रस्ता आसतना ताच्या उदारकते आणि बऱ्यापणा खातीर तुज्या एकल्याचपत्या संवसारांत धाडलेलोय ताच्या कश्टा मरणा आणि पुन्हा जीवनपणा वरवीं नवें जिवीत आमकां दिले त्या संताच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आणि सर्गीन सदाळबाळ निरंतर गायतात तुझे मुखार दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय बापा करस तूं पवित्र हितून सगळ्या पवित्रपणाची झरे तुझ्या पवित्रात्म्या न्ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कोडो आनी रगत आपल्या कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे वचत समर्पणची तेच परिचोण जाता ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी समेज घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्णी कराराचें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्या तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासा करात हो बाबा सगळं जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो बापाच्या मरणासणी पुन्हा जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास काडटा आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवाची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतला आमां समेजता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा जेराल्ड आयसाक लोबो आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवोस धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव घुवार मरये देवाच्या माये संगती भगवान जुसे तिचो पती भगवान धर्मदूता भगवान लॉरेस आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू दय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार पापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमचे कश्ट वंसो आणि बरेपण आमकां दिवचो समी सदांच तुज्या मोगांत जियोंक आनी तुजे कर इश्ट जावच्याक दिल्लें तें प्रार्थन भक्तीन सांगता म्हणया आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां तुझे कशी स्वर्गांत ताची संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पथकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निव सर्वेच परसर वायटांतले आमकां निवादय करून जिवितांत संवस्कार आमकां दी सर्गेच्या मागण्यांच्या सोडून नर जेजू क्रिस्ताचे येणे बरेशान रक्तले आमकां तुझ्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटे आनी सराकातांतली वाठय कित्याक सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या सस्ता सम्या जेजू क्रिस्ता तुझे दमनतामुळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशप्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवार चलयता ससनाच्या ससनाक समेजीची शांती समाधान आनी माय मोग सदांच तुमचे सोवे आसो माय मोगाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाची शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाची शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी पळया मोगाच्या भाव भयणीनो आमचो स्वामी येया म्हणल्यार आव्हान दिवन सदांच विशय म्हणजे तें घ्या म्हणल्यार आश्वासन दिल्लो स्वामी होच हाचे जेवणाक पयलेले आमी सर सुभागी सुम्या म्हाका पावना पूण म्हाका भलायकी मेळटली सुम्या जिसू स्वागत तुका दरबोळ्या काळजांत मोच्या रक्ता मांसान तुझ्या म्हाका दादोस कर तूं जेजू मोच्या सोम्या जेजू स्वागत तुका दरबोळ्या काळजांत मोच्या रक्ता मांसान तुझ्या म्हाका दादोस कर तूं जेजू मोच्या भुकेल्या लोकाची दुर्गत पळे वाटले तांकां उंड्या मसले उंडो तो सगळी तां देवलो सस्नेक जिवीत हाडून आयलो मोच्या भुक्ता बळीचे उडान तुझ्या येजू काळजांत मोच्या भुक्ता बळीचे उडान तुझ्या सोम्या जेजू स्वागत तुका
म्हज्या म्हाका दादोस्त तूं जेजू म्हज्या ते परकी स्त्री दाखयलें तें जिवें उदक तुजे तान उमाळटा उदकाची तानेल्या आमची तान बागोवची जेजू काळजान म्हज्या मास तुझे केले रगत तुझे सेवले सगळींची सोडिले दुर्बळे हे बिडार जाला आता रावळे बावुरता उपकार जालोय देखून उदा अत्याकोच्या नवो जीव दिता प्रार्थया जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा आम्ही घेतल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भगव्या लोरेसाच्या काळजा बरें आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी आलोपात्रांक उगड आनी तांच्या गरजां भाव आमच्या हातपाय सुटसुडीत कर गरिबांच्या आनी अणीत भक्तल्यांच्या कराको आमकां जागृत कर आनी आका पासत कश्ट मरोन लेगून सो आमकां तयार कर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर पदवेदा देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो सुम्या थंय सदांच धैर्यान रावच्याक वसोने आज क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार आयच्या दिसा मिसाचें बलिदान पेटोवंक तशेंच आराधन चलोवन हें भक्तीपोवन चलोवन वचच्या आनी आमकां बरो संदेश दिल्ल्या देवाचें उतर आमकां फावती बरी दिल्ल्या मनातीक बाप रिचर्ड कॉड्रस कापुजीन पदराब तांकां आमी देव बरें करूंक म्हणटा ते प्रस्तुत सेंट एन्स प्रायरी मंगळूर हांगासर तांचे मिसांव करन आसात तांकां आमी सर्व बरें मागता तांच्या मिसांवांत आमी तांकां जैत मागता आयच्या दिसा तरसाची आनी लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या आमच्या बसलिकाच्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं दिल्ल्यांक वाती वांटतले मोगळा सुमयांचे सो तुझे उदार मन आमचे थंय दाखयल्ल्या ह्या आमच्या भाव भयणीचेर तुझे आशिर्वाद घाल दिल्ल्यांत आमी घेता म्हणल्या त्या संदेशा खाल प्रत्येक तरान आमच्या उदार मनाच्या दानीनी हांगासर दाना रुपार जायत्यांक हांगासर हें दान आमकां दिलां ह्या पासून तांकां आमी अर्गां दिता
ही वात तांणी घेता आसतना ही वात दिवटोनेर तेणी दवरता आसतना तांचेर तुजें हर एकल्याचेर तुजे आशिर्वाद घाल तांकां उदार जावंक आनी उदार जावंक आनी तांचे मुखांतर हेरांनी उदार जावंक तूं कृपा दी हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आतां नांवां पयल्यांनी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानवच्यो वती स्विकार करच्यो. पिर्जेंत इग्नेशियस लोबो पांगळा. इग्नेशियस लोबो पांगळा. मुर्दोमो रीनल पेरेरा कणजार. रीनल पेरेरा कणजार. जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां लविटा रॉड्रिगस मँगलोर. लविटा रॉड्रिगस मँगलोर. कॅटलिन डिसोजा शिरवा. कॅटलिन डिसोजा शिरवा. बेन्नी आनी रीना सिसिलिया पिंटो कटील. बेन्नी आनी रीना सिसिलिया पिंटो कटील. स्टीवन कॅस्टलिनो पांगळा. स्टीवन कॅस्टलिनो पांगळा. फेविन रॉड्रिगस अलंगार. फेविन रॉड्रिगस अलंगार. चार्ल्स फ्लाविया मेंडोन्सा मणिपाल. चार्ल्स फ्लाविया मेंडोन्सा मणिपाल. जानेट मस्करिनस ब्रह्मावर. जानेट मस्करिनस ब्रह्मावर. हेचे वर्णाचे प्रायोजक एक नांव नाका म्हूण सांगून व्यक्तीन दिलां दुपते कट्टे वाड्याची. ताका देव बरी करूं. सौम्याक स्तुति करिया बुकान पेज नंबर 155 155. Salores magnei, Iesei de vond martira salores, Tania praeres pavarta katir katin kasun, Judilia, ai kapte kalte magnei. Vartia padine nami tuje sachi ailyam, Jivo pavarta tir barvoso, Devaso ani amcha pelyaso koromo amka zondi. Amcha besak sri zaun, Niskar bon amcha tai parzala shankar. आमच्या सर्वात्मिक आणि संसारिक वडिलांथई कलते पोन आम्ही दाखय शंकर दुपल्या दक्यान बिडे शिडेन आणि कसका अनवारान असल्यान आमच्या संदर्भ बरमाने आम्ही पावा शंकर आन पवर्ध्यांग आणि पवर्धान शिडेल्यान सर्गींचो उजवाड आणि देवाची वळख मेळा शंकर तुझ्या बळादीक मजतेन देवाच्या राज संसारार विस्तारून दी आमच्या प्रत्येक जावन जायत्या जणांनी मेळिल्ल्या उपकारां खातीर हांगासर अर्गां पटयल्लीं आसात. गांठी दूख गूण जाल्ल्याक अर्गां पटयतात. सबार वर्सां धांवन आसली तकली पडापड गूण जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात. विजा मेळिल्ल्या खातीर सालोरेसाक अर्गां दितात. हार्टाचे सर्जरी बऱ्यान जाल्ल्याक अर्गां दितात. सबार जाणां विविध उपकार मेळिल्ल्या खातीर सालोरेस बापाक अर्गां दितात. एग्जामांत बरे मार्क्स मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात. भुरग्याचो रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर अर्गां दितात. आनी तशेंच पांयाची दूख गूण जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात. तशेंच आमकांय हर एकल्याक हांगासर जायते उपकार फोव जाल्ल्या खातीर ह्या वेळार आमी अर्गां दिवया. Quedó por teu amso, quedó
तो देव आमचो आनवडवे नामान करतात सर्ग संसार वाकणतात केदोर तो देव आमचो 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 जायतीन त्या सवा हांगासर दिल्यांत जायत्यांनी मागोंक आमचे लागीं विनंती केल्ली आसा त्या सवा हे परी आसात बरी भलायकी मेळोवंक मागोन आसा सगळ्याचे कन्वर्शन बऱ्या रितीन जावंक खाजार बऱ्या रितीन जावचे बसोत आमाल पिवोवने आनी सिगरेट सोडूंक भुरग्यांनी बरें करून शिकोवंक नर्सिंग एग्जामांत पास जावचे खातीर बरें काम मेळचें बसोत विजा मेळचें बसोत भुरग्यांचें देणें लाभचें बसोत वायट सवय जावन सुटका मेळोवंक बांयतेर बऱ्या तरान जावंक CA एग्जामांत पास जावंक समकोळ आनी खिळे गुण जावंक सालोरेस बापा लागीं मागोन आसात गुण रोड सोडून दिवंक हातीन घेतलें काम जावंक पंथाक पावोवंक घरांत शांती समाधान मेळोवंक BP आनी शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक शेड कफा आनी ताप गुण जावंक मागोन आसात पुतान आनी सुनेन माया मोगान रावोवंक सांडून गेल्लें भांगार फाटी मेळोवंक गांठीची दूख गुण जावंक बरो जागो खाण घेवंक फावो जावंक मागोन आसात दिसपडतो ग्रास लाबोवंक हातापांयांक ची दूख रावोवंक बरो फुडार मेळचे पासत मागोन आसात भुरग्यांनी शिकिल्लें मोतीन दवरोवंक रीण फारीक जावंक बरी सैरीक मेळोवंक मागोन आसात पेंगटाक बोळ येवंक कोर्टांत आसली केस इत्यार्थ जावंक मातयेचे केस जडचे रावोवंक धैर्याच थायरॉयड गुण जावंक कृशी बऱ्या तरान जावंक लोन फारीक जावंक मागोन आसात वेरिकोस वेन्स ची पिडा गुण जावंक बरी जानवाय मेळोवंक UKंत बरें काम मेळोवंक MBBS करूंक मागोन आसात तशेंच MBBSांत बऱ्या कॉलेजीन सीट मेळोवंक भुरग्यांक सुडाळ उलोवंक फावो जावंक कॅन्सर पिडा गुण जावंक जाग्याचे रेकॉर्ड समाज जावंक तशेंच अन्याय करतल्यांची मोत उजवाडांक मागोन आसात बिझनेस बरें जावंक पांयांची पांय पडचे समाज जावंक बोरवेलांत बरें उदक मेळोवंक मागोन आसात तशेंच संतान लोबो म्हणल्या व्यक्तीची भलायकी संपूर्ण रितीन गुण जावंक बरी जावंक आमी मागता तशेंच जे कोणी विशेष त्या सावा गेल्यांत एका भुरग्याक प्रत्येक तरान जल्मोन थोडेच दीस जाले ताची भलायकी बरी ना ताका संपूर्ण रितीन भलायकी मेळचे खातीर आमी मागोवंक सांगलां तशेंच थॉमस म्हणल्याक स्ट्रोक जाला संपूर्ण भलायकी ताची पाटी लाभच्याक ह्या वेळार आमी मागया तशेंच जे कोणी आमचे लागीं मागोवंक सांगलां आमचे हर एकल्याच्यो गरजो ते सावा ह्या वेळार सालोरेस बापाच्या पांया तळी आमी आतां दवरया कृष्णातेल्यानो येया असंते म्हाका थिया दितलो विशीव तुमकां मोगाच्या गोपान मोच्या कृष्णातेल्यानो येया वसंते म्हाका थिया दितलो विशीव तुमकां मोगाच्या गोपान मोच्या शेकी भावार्थ परमाने बरी क्रिस्तांची जियोन बगी मरण मरोन सरकार तुझे संगत ससनाक देवा ओगळ तुझे बाग हम समेन सांग फवके आमेन
आमचो बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं Salores martiram abasot venadikan प्रार्थुया येसर पदवीदार देवा बघेवन लोरेसान आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर जैतवराशें तुवें केलें आमच्या अवगुणाचीं केणां आमी पालवायचीं कर म्हूण आमी लालयेन मागता क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमेन नवे आमचो आधार सम्या दयेन आयक आमचे मागणे स्वामी तुमचे सवे आसो सर्पद आणि ससण देवा तुझे गुण कशे सकत पिळेस कोडीने वतन कष्ट तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आणि व्हडा मोगान सांबाळताय हा तुझ्या विश्वाचे साकरांचे तूं दाळ दिश्ट घाल बदका शिक्षा जावं रेवडल्या सर्पान पसरले ताका सोडाय मोतीचे आनी कुडीचे सत दोग तांचे तान पयस कर तुझ्या गणित काकुतीचे पात्योन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सांबळच्या प्रत्येक मजतीची कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय बसलिकान तुझ्या दैवीक सावस संतोष आणि समाधान तांकां मेळ्ळे मेळ्ळे तेदोसकाय तांची जावं दी अशें शांती जोडली दी तुझे साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखीक प्रकारे चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारचे करी भक्तिवंतां जावची येवची आनी तुका महिमा दिवची भक्तांक पावक कर क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे आणि तुमचे संरक्षण करो आमेन तुमच्या भितर तो रावो आणि तुमकां सदां सांबाळो आमेन तुमच्या मुखल्यान तो रावो आणि तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आणि तुमकां राखो तुमच्या वयर तो रावो आणि तुमकां आशिर्वाद दी आमेन आणि सर पदवेदा देवासो बापासो आणि पुताचो आणि पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आणि सदांकाल तुमचे रावो आमेन आतां हांगासर आमी याजक पवित्र उदक तुमचेर शनायतले आनी तशेंच पवित्र तेलाच्या माखणेन तुमच्या कपालार आमी तेल पुसयलें सर्गींच्या मोगाळ बापा ह्या उदकाच्या शिवरा वरवीं आमकां हर एकल्याक हांगासर बरेपण लाभोवन दी तशेंच तेलाच्या माखणे वरवीं हांगासर जे कोण मागोवन आयल्यांत तुजी ससाय मागतात तांकां हर एकल्याक तूं बरेपण लाभय हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं आमेन आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गींच्या देवोनुये आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गींच्या देवोनुये तूं बापाच्या आत्म्या दीतो बोळमुच्या आत्म्याक येतो बापाच्या आत्म्या दीतो बोळमुच्या आत्म्या आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गीच्या देवोनुये आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गीच्या देवोनुये दैविक शब्द
जाऊन असलो सबदाच्या सक्तेन संसार रचलोय दैवीक सप्त जाऊन असलोय सबदाच्या सक्तेन संसार रचलोय तूं कुरपेच्या आत्म्या भर तूं देण्यानी ओरत्या तूं कुरपेच्या आत्म्या भर तूं देण्यानी ओरत्या आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गीच्या देवोन ये आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गीच्या देवोन ये मोगासो बांध तुवे बांधलो सर्गी वैभव तुवे जडलय मोगासो बांध तुवे बांधलय सर्गीचो वैभव तुवे जडलय तूं मोगाच्या आत्म्या भर तूं मोग मोच्या काळजा तूं मोगाच्या आत्म्या भर तूं मोग मोच्या काळजा आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गीच्या देवोन ये आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गीच्या देवोन ये मोगा परनी देवा नावड्या फावो केल्या तांकां सांगो रेसा सकळ ताळयो पेटून गितां गाव्या ताळे उबान मुरबेन गावया मोगा परनी देवाक नावड्या फावो केल्या तांकां सांगो रेसा सकळ ताळयो पेटून गितां गाव्या शांतीपण सोडले देवा मोगान पेटो प्राचिता भरले देवा मिसवलोय दैवी देण्यानी सोदलोय मोगा संदेश प्रसार करूंक सदांच वावुरलोय ताळे उबार मुरबेन गावया मोगा परनी देवाक नावड्या तांकां सांगो रेसा सकळ ताळयो पेटून गितां गाव्या ताळे उबार मुरबेन गावया मोगा
सालो रेसा सरकट ताळ्यो पेटून गीतां गाव्या ओळे मोडला भय भक्ती कोणी जिनी जियो उरपा तुला भय मोगान मोय पासान आमची काळजां तूं पेटय शांतीन प्रितीन जिणी सारू उसवड तूं फांक ताळे उपान उरपीन गावया मोगा परमी देवा नावण्या सकट ताळ्यो पेटून गीतां गाव्या पवाड पुरुषा लॉरेन्स रे नम्मय जीवा ರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲೋರೆನ್ಸ್ ರೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸೇವೆಯ ಬಾಳನು ನಿವಾರಿಸಿ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸೇವೆಯ ಬಾಳನು ನಿವಾರಿಸಿ ಬಡತನ ಅರಸಿ ಸಿರಿತನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಾಳಿನ ಅರ್ಥವ ಸಾರಿದಿರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲೋರೆನ್ಸ್ ರೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಸಮಸ್ತವ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸೋದರ ಪ್ರೇಮವ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ತವ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸೋದರ ಪ್ರೇಮವ ನೀವು ಬೆಳೆಸಿ ದ್ವೇಷವ ಮರೆಸಿ ಕ್ಷಮೆಯ ಕಲಿಸಿ ಶಾಂತಿಯ ದೂತರು ನೀವಾದಿರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲೋರೆನ್ಸ್ ರೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲೋರೆನ್ಸ್ ರೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ
आशीर्वाद दे जेसूच्या पवित्र काळसा भुरग्यांक तुझ्या दे तुझे आशीर्वाद. भगवंत लोरेसा आम्हा बसो विनंती कर. भगवंत क्रिस्ताचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.